नमस्कार भाई. तुमचे खूप खूप स्वागत असा. तुम्ही एक मिडियान एक 10-12 वर्सां तुम्ही काम करतात फाटली मिडियाच्या रिगार्डिंग युथाच्या म्हणल्यार स्पेशली गोयच्या खुबशे क्वेश्चन्स आसात, ड्रॉबॅक्स आसात की आमी मिडियाक काम करचे ना म्हणून. सो मिडियाक कित्याक काम करप म्हणजे मिडिया एक्चुअली कितें आसा हेच्या रिलेटेड आमकां टोटली पॉडकास्ट करपाक जाय. सो ओके. म्हाका सुरवातीकूच एक तुमकां विचारपाक जाय की तुम्ही जेन्ना मिडियान पाय दवरलेलो पळय तेन्ना मिडिया टोटली वेगळी आशिल्ली. तेन्ना बरोबर. खंय तरी आबा कोण तरी मिडियान काम करता एक देवार कमोडी सेलिब्रिटी टायप आशिल्लो. आयज ते खूप कॉमन जाला, उठसूट सगळेच जाणां दिसता. सो तो टायम आनी हो टायम कसो कितें आसा? बेसिकली माझी एंट्री तुका पयलीं सांगता. इन ब्रीफ सांगता. हं. हांव टेक्निकल सायडींतलो स्टुडंट. फॅब्रिकेशन आनी हं. इलेक्ट्रॉनिक्स हांवें केलां आनी वेगवेगळ्या कंपनींनी हं. हांवें कामूय केलां. जवळपास 4 ते 5 कंपनींनी आमी क्वालिटी सुपरवायझर म्हणून काम केलां. म्हणजे जॉब आसलें की जो प्रॉडक्ट जाता कंपनीन किंवा हं. भायरसून जो प्रॉडक्ट येता तो चेक करप, तेजी क्वालिटी टेस्ट करप, बेसिकली चुको काडप हं. ही कळ्ळें. म्हाजी काम आसलें हं. आनी तें हांव शिकलेलो. पूण जशें हं. खबर आसा की कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस सगळे घेता आनी 1 हं. वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट जालो किंवा 6 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट जालो की तेंकां ब्रेक आसता. हं. अशाच एका टायमार म्हाका ब्रेक आसलो आनी त्या टायमार एक इन्सिडंट जालो की बाबा पडलो आनी तेच्या हातीक हं. मार बसलो. सो म्हाका मातसो फुडली ऑपॉर्च्युनिटी जी म्हाका येयल्ली तेका म्हाका गिव अप करचें पडलें हांवें घेवंक ना. ह्याच दरम्यान आमचें एक फॅमिली फ्रेंड आसा. हांव तेका फॅमिली फ्रेंडूय म्हणटलो आनी ह्या क्षेत्रांतले म्हाजे गुरूय म्हणटलो. मिडिया क्षेत्रांतले कित्याक सांगता, तेंचें नांव जावन आसा संदीप पिळगांवकर. ही व्यक्ती मिडिया क्षेत्रांत खूब वर्सां जालीं तेणी काम केलां. म्हणजे आत्ताची नावणेची मिडिया जी आसा त्या मिडिया पासून ते ह्या क्षेत्रांत आसा. जाल्यार ते एक दीस आमगेर येयल्ले आनी त्यांनी म्हाका विचारलें, सहज विचारलें की तूं कितें करता सद्या, शिकोवन जालें, तूं कामाक आसलो, आतां सद्या कितें चालू आसा. हांवें म्हटलें की सद्या कांय ना, अशें आसा, अशी परिस्थिती आसा. तर ते म्हणले की तूं न्यूज करूं शकता. जाल्यार हांवें सांगलें की न्यूजाची तशी नॉलेज ना. हांव नो की कशी न्यूज करता पूण तशी नॉलेज ना. कारण ते म्हणले की आपूण तुजी फोटोग्राफी पयल्या, व्हिडिओग्राफी हांव फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी बी इट्स माय हॉबी. सो आमचो एक ग्रूप बी आसा, आमी व्हिडिओज बी करून घातल्या. कांय व्हिडिओज आमचे जाला फामाद पूण आमी केन्ना लायमलायटान येवंक ना कारण ती संवय ना. सो ते त्यांनी पळयलां आनी तेणेन म्हाका अप्रोच जालो की तुका व्हिडिओ काडपाक कळटा, आपूण जाणा, तुका सेन्स आसा व्हिडिओचो तोय आपूण जाणा, सो आय वील टीच यू. जाल्यार हांवेनूय एक संदी दिवन पळोवया म्हटलें म्हाका आनी हांवें म्हटलें ओके, तुमी शिकयता जाल्यार हांव आसा. आनी अक्षरशा आमी जशे ल्हान भुरग्याक हातीक धरून पाटयेर गिरोवंक शिकयता, अक्षर त्या पद्दती प्रमाणे तेणें म्हाका न्यूजांतले बारकावे, न्यूज कशी करप, न्यूज कशी शूट करप, मागीर ती कशी एडीट जाता, तो आउटपूट कसो जाता, ह्यो सगळ्यो नॉलेज, न्यूज क्षेत्रांत लागपी सगळी नॉलेज ही तेणें म्हाका दिली. आनी म्हणून हांव तेंकां गुरू म्हणटा. बेजिकली ह्या फिल्डांत म्हाका घेवन येवपी ते गुरू आसा. आनी लायफ टायम हांव तेंकां गुरू मानतलो कारण एखाद्या ज्ञान दिवप आनी जो ज्ञान दिता तेका विसरूंक जायना. सो अशी म्हाजी एंट्री जाली ह्या फिल्डांत. आनी हांव बातम्यो करपाक लागलो. त्या टायमार आनी एक म्हाका एक गजाल सांगपाची म्हटल्यार दिवचल दिवचल जो तालुका आसा त्या दिवचल तालुक्याचो आमचो दिवचल पत्रकार संघ आसा. डिचोली पत्रकार संघ आमी म्हणटा. आनी ह्या पत्रकार संघान सगळे जाण म्हाजे सिनियर आसात. म्हणजे ज्यांनी लायफान 20, 25, 28 वर्सां फिल्डाक दिल्या. आनी तेंचे कडून शिकचें भरपूर आसा. जेन्ना हांवें एंट्री मारली तेन्ना ह्या सगळ्यांनी म्हाका आपलोसो केलो. ही म्हाज्या खातीर खूब व्हडली गजाल. पयलीं म्हटल्यार सगळे जाण आसा, विशान वझे आसा, रविराज च्यारी आसा, उदय परब आसा, महेश गोवेकर, तुकाराम सावंत, सिद्धार्थ कांबळी आसा. हे सगळे सिनियर म्हाज्याकून.
आणि ह्या सगळ्यांनी ह्या फिल्डान बरीच म्हणजे 20-22 वर्सां काम केल्लेलें आसा. आणि हांवें जरी नवीन एंट्री मारली तरी त्यांनी म्हाका केन्ना हांव नवखो असो करूंक ना. त्यांनी सगळ्यांनी म्हाका सांबाळून घेतलो. हांव जर चुकता खंय जाल्यार म्हाका सांगलें की ना ही चुकली ही अशी नासता किंवा ही अशी पद्दतीन करपाक जाय. आणि तूं म्हणटा तशें की त्या टायमार प्रत्येक रिपोर्टराक एक रिस्पेक्ट आसलो समाजान. आणि तेंच्या कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन लोकांचो हो खूप वेगळो आसलो. एकामेकांक तुमी सपोर्ट तेन्ना भरपूर करताले. अजूनय सपोर्ट करता ना अशें न्हू. आमी अजूनय सपोर्ट करता एकमेकांक. आत्ताचो जो आमी काळ म्हणटा की उठून सगळे जाण उठून न्यूज करपाक लागल्या. तर जो डिजिटल मिडिया आता जो ट्रेंड येयला ह्या ट्रेंडान कितें जाला की कॅज्युअल अप्रोच जाला सगळ्यांचो. आणि ह्या अप्रोचा खातीर लोकांनी कॅज्युअल घेतला रिपोर्टराक. एखादो रिपोर्टर बाबा आपलो फूल टायम जो दिता. आणि मेनली गजाल फूल टायम रिपोर्टर कमी जाल्या. म्हणजे सायड बिझनेस धरून रिपोर्टिंग करप ही वेगळी गजाल. किंवा आपूण आपलो कितें तरी वेगळो व्यवसाय आसा वेगळें काम आसा ते धरून फावल्या वेळान रिपोर्टिंग करप. आणि फूल टायम म्हणजे तेच्या शिवाय आनी कांयच काम ना तुका. तूं सकाळी उठलो काय उठपाचो बातमी आला वचपाची करपाची ऑफिसान दिवपाची सबमीट करपाची आनी तूं घरा येवपाचें. हेका फूल टायम रिपोर्टिंग म्हणटा. सो हे रिपोर्टर कमी जाल्या. पयलीं हे रिपोर्टर चड आसले जे फूल टायम रिपोर्टिंग करतात. आतां ते कमी जाल्या. कारण आतां पयसो महत्वाचो आसा. सोर्स ऑफ इन्कम महत्वाचो आसा. एका टायमार 3-3, 4-4 बिझनेस करता लोक. सो त्याच प्रमाणे रिपोर्टिंगूय करुया आमी. बिझनेस पॉइंट ऑफ व्ह्यून धरतात तेंकां. अशें धरता अशें म्हणू शकता आमी. दुसरी गजाल एक जाल्या की कदाचित तेंकां दिसला आसत की आपूण रिपोर्टर जालो की आपल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वळखी जातल्यो. कॉन्टॅक्ट वाडटले. सो त्या कॉन्टॅक्टाचो फायदो आपल्या बिझनेसाकूय जावंक शकता. म्हणजे आपलो आपूण बिझनेसूय वाडूंक शकता थ्रू रिपोर्टिंग. सो असो एक एंगल आसूं शकता. सो हो डिफरन्सीस येयला. म्हणजे हांव अशें म्हणू शकना की बाबा रिपोर्टिंग पार्ट जाली अशें हांव म्हणू शकना. रिपोर्टर्स आसा अजुनूय खूब बरे रिपोर्टर आसा आनी खूब बऱ्या पद्दतीन रिपोर्टिंग करता. खूब सिनियर रिपोर्टर आसा. पूण अशा पद्दतीन जी रिपोर्टिंगेची दिशा चेंज जाली तितून चेंज जाली अशी म्हणू शकता. पण दिशा चेंज जावपाचें मेन कारण कितें आशिल्लें? मेन कारण तूं म्हणू शकता एक कारण अशें ना. जशें आमी आत्तां उलयले की वेगवेगळे एंगल्स आसात. थोड्यांक आपले कॉन्टॅक्ट वाडोवपाचे आसतले किंवा थोड्यांक आपलो बिझनेस वाडोवपाचो आसतलो. थोड्यांक आपलो बिझनेस न्हू आतां कितें करूया तर रिपोर्टिंग करूया. आणि वॉट इज द बेस्ट इजी थिंग इज रिपोर्टिंग. गेलो तूं मोबायल धरलो आनी रिपोर्टिंग केली. पयलीं तशें नासलें. पयलीं तुका कॅमेरा येवपाक जाय. ते रिपोर्टिंग बाबा तूं बरोवपाक येवपाक जाय. लेखणी म्हत्वाची आसली. पयलीं प्रिंट मिडिया जी आसली ती खूब पावरफूल आसली. म्हणजे तूं जे बरयता ते व्यवस्थीत बरयल्लें आसपाक जाय. ताका व्यवस्थीत एक चौकट आसता म्हणटा आमी. त्या चौकटेनूच बरोवंक जाय. तूं खंयच्या खंय कितें बरोवंक जायना. सो तें म्हत्वाचें आसलें. इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जेन्ना येयली तेन्ना कॅमेरार उलोवप ही एक कला आसली. कॅमेराक पळोवंक जाय. कॅमेराक तुजो अप्रोच कॅमेराचो बरो आसपाक जाय. लोकां वांगडाचो अप्रोच बरो आसपाक जाय. हे एक आसलें. आत्तां कशें जालां की डिजिटल मीडिया जो डिजिटल वर्ल्ड म्हणटा आपण मिडिया म्हणटा आपण डिजिटल वर्ल्डूच सगळो डिजिटल जाल्लो आसा. येदो व्हडलो जो पयलीं येदे व्हडले कॅमेरा घेवन भोंवताले हातीन जड 2-3 हेचे तो आतां गोप्रो जर तूं पळयलो गोप्रो जावन आतां बटनाक येयले कॅमेरा तूं न्यूज करूं शकता. इतकी जेन्ना टॅक्नॉलॉजी वाडटा टेक्नॉलॉजी वाडल्या उपरांत तुका प्रोज एंड कॉन्स येयले. सो हे सुद्दां रिजन आसा की लोकांक दिसता की रिपोर्टिंग करप इजी. सो ते त्या पद्दतीन इजी प्रमाणे ते चल आयज आपूण आपलो चॅनल काडुया आपूण करुया म्हणून ते रिपोर्टिंग करता आनी स्वताक रिपोर्टर म्हणटा. तर अशी चेंज जाल्लेली आसा. हे इज द मेन रिजन की अप्रोच इजी जाल्लो आसा. एक थोडक्यान समजपाक जाय जाल्यार एक्चुअली रिपोर्टर म्हटल्यार कितें? फॉर एक्झाम्पल कोणाक जर रिपोर्टर जावपाक जाय जाल्यार रिपोर्टर म्हटल्यार कितें? थोडे जाण एक पॉडकास्ट घेवपी आसता तेका रिपोर्टर म्हणटात. फिल्डार काम करता एका रिपोर्टर म्हणटात. एडिटराकूय कितें रिपोर्टरचें काम कर बरें म्हणटात. मिडिया म्हणटकूय एकट्याकूच समजना. प्रत्येकाच्यान बारीक पळयल्यार वेगळे वेगळे एंगल आसा. प्रत्येकाचें काम वेगळे वेगळे आसा. सो एक्चुअली रिपोर्टर म्हटल्यार कोण? सगळ्यात पयलीं म्हाका एक गजाल सांगपाची आसा की हालींच
फाटल्या 1 ऑगस्टाक जेन्ना पत्रकार दिन जालो तेन्ना रवींद्र भवन साखळीन पूर्ण अखिल गोवा ग्रामीण पत्रकार संघ आसा आमचो, जे गांवांतल्या सगळ्या रिपोर्टरांची असोसिएशन आसा, ऑर्गनायझेशन आसा, त्यांनी एक कार्यक्रम केलो आणि त्या कार्यक्रमाक आमी चीफ गेस्ट म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे तरुण भारताचे संपादक तांकां आपयल्ले. तरुण भारताचे संपादक त्यांनी एक बरी ओळ सांगली. ती ओळ माझ्या लक्षात कायम उरली. त्यांनी कितें सांगलें की पत्रकारिता म्हणजे रिपोर्टिंग, जर्नलिझम हे जॉब न्हू, हो बिझनस न्हू. पत्रकारिता किंवा जर्नलिझम हे व्रत आसा, ही साधना आसा. तुमकां जर ती साधना म्हणून करपाक जाय, व्रत म्हणून करपाक जाय जाल्यारूच तुमी रिपोर्टिंग गेले. आणि तुमकां तितूनसून इन्कम येतलोच ना असो ना. जर तुम्ही ते व्रत, ती साधना मनापासून केला तुमकां इन्कम येतलोच. पूण त्याच्याकडे पळयतना तुम्ही ते जॉब असो म्हणून पळोवं नाका किंवा ते काम की बिझनस ह्या दृश्टीन पळोवं नाका. तर तुवें जो प्रश्न विचारलो की रिपोर्टर म्हणजे कितें, सगळ्यांकूच खबर आहा की आमी म्हणटा की पत्रकारिता ही लोकशाहीचो चवथो स्तंभ. ताका स्तंभ कित्याक म्हटला, तर स्तंभ ह्या खातीर म्हटला की तो लोकांची दुखणी मांडटा. समाजाची दुखणी सगळ्या समाजा दुसऱ्या समाजा कडेन मांडटा. जाल्यार जो मनीस फिल्डार आसता, जो मनीस प्रत्येक गांवांनी वयता किंवा शहरांतले जे रिपोर्ट आसता ते शहरांनी भोंवतात, खंयच्या डिपार्टमेंटान वयता बातमी हाडटा, प्रेस कॉन्फरन्सी आसता ताका बातमी आसता, प्रोग्रामांक वयता ती बातमी आसता, किंवा खंय कितें घडला, समजा अपघात घडला किंवा खंयचो गुन्हो घडला जाल्यार थंय वयतात, पोलीस स्टेशनांनी वयतात. अशा सगळ्या जागेर भोंवून जे रिपोर्टिंग करतात ते रिपोर्ट तांकां आमी रिपोर्टर म्हणू शकतात. त्याच भायर काय प्रिंट मिडियाचे लोक असतात किंवा मॅगझिन्साचे असतात जे डेस्कार बसून स्टोरीज करतात. डेस्कार बसून स्टोरी करप म्हणजे कितें की डेस्कार बसले म्हणजे तांकां कांयच खबर नासता अशें ना. थ्रू आपले सोर्सीस, कोण एका डिपार्टमेंट डायरेक्टर आसतलो किंवा एक MLA आसतलो किंवा आनीक आसतलो. आतां एक इश्यू घडलो, आतां तुमी फॉर एक्झाम्पल धरुया की हाल्लीचेच आमी रिसेंट उदाहरण धरुया, गन शॉट जाले 2, एक मडकय आणि एक सावथाक एक जालो. हे 2 गन शॉट विदीन अ स्पॅन ऑफ 15 days जाले. दिस इज अ हॉट टॉपिक. आतां हेचेर एखादो डेस्क रिपोर्टर कितें करतलो, सावथान बाबा कोण आसा, अमको आसा, कोणाच्या एरियेन घडली, ह्या MLAच्या MLAक फोन केलो, अशी घडली, तुजें कितें मत आसा, बरोवन घेतलें. मागीर DSPक फोन केलो, DGPक फोन केलो, ताका सर अशें घडलां, तुमी एज अ पोलीस कितें करता, तेजें बरोवन घेतलें. मागीर लॉ मिनिस्टर आसा आमचो, ताका फोन केलो, ताची समजा बरोवन घेतली. कळ्ळें. सो हे इन्फॉर्मेशन गॅदर करून जो आपले आर्टिकल बरयता, जो डिजिटली आर्टिकल पब्लिश करता, ताकाय आमी रिपोर्टर म्हणटात. रिपोर्टरची व्याख्या मेनली कितें की जो एखादो विशय स्टडी करून, रिसर्च करून, त्याची योग्य माहिती मेळोवन त्याचेर जो आपली न्यूज करता पळय तो रिपोर्टर. तर एक ड्रॉबॅक म्हणत मिडियाचे, जाल्यार मेजर ड्रॉबॅक कितें आसा आजच्या हितूर कलयुगांत? ड्रॉबॅक तशे भरपूर आसात, पूण काय ड्रॉबॅक जर धरले जाल्यार आमी म्हणटा, तूं म्हणटा तशें की डिजिटली सगळें जाल्ल्या कारणान कोणूय उठता आनी न्यूज करता, तो कितली ऑथेंटीक आसा हे पयली, म्हणजे न्यूज जी दितात ती ऑथेंटीक आसा की ना हो पयलो प्रश्न येता. दुसरी गजाल की इतले फास्ट न्यूज जाला की खरी गजाल भायर येयसर टायम वयता. आत्तां समजा आमी एक फोटो समजा आमी पळयलो, आतां तूं आनी हांव बसल्या आनी हांव तुका कितें सांगपाक हात वयर केलो असो जाल्यार एक फोटो केलो, तूं पळोवपी म्हणलो, एकटो म्हणटलो की मारपाक बाबा हात वयर केला, दुसरो म्हणटलो की ताका हय, म्हणजे अशा पद्दतीन, म्हणजे आमी म्हणटा की ब्रेकिंग दिवपाच्या कॉम्पिटिशनान आणि मसालेदार हितून हे ड्रॉबॅक्स येतात. आनी एक ड्रॉबॅक म्हाका व्हडलो दिसता तो की जशें तूं म्हटलें की
युथ सुरवातीक म्हटलं की युथ पळयतना ह्या ह्याच्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनात पळयता की येवंक सोदिनात. तो एक व्हडलो ड्रॉबॅक आसा. म्हाका दिसता की तरणाट्यांनी ह्या क्षेत्रांत येवपाची खूब गरज आसा. कारण तरणाट्यांकडे एक म्हटल्यार तरणाट्यांक खूब प्रश्न पडटा आनी त्या प्रश्नाची उतरां सोदपाक आनीक खंय वयच्या परस तुमी प्रॉपर सोर्सा थ्रू जर वयशीत जाल्यार तुमकां प्रॉपर आन्सरां मेळटली. दुसरी गजाल म्हाका दिसता की आजकालच्या पिढी सोशल मिडियार कमेंट करच्या परस सोशल मिडियान आपलें मत व्यक्त करच्या परस तुमकां जर दिसता की तुमी बाबा कितें तरी सोसायटीन चेंज करूं शकता किंवा सोसायटीन तुमकां कितें चेंज हाडपाक जाय जाल्यार तुमी मिडिया हे अशें एक क्षेत्र आसा ज्या क्षेत्रांत तुमी येवन तुमचे प्रश्न तुमी विचारूं शकता, तुमच्या प्रश्नाची उतरां घेवं शकता आनी तुमी तुमच्या बऱ्या विचारान तुमी ह्या समाजान बदल घडोवं शकता. खूब सारी वेकन्सीज मिडिया क्षेत्रांत आसा हें हांव आयजूय सांगता. फक्त रिपोर्टर म्हणून न्हू, व्हिडिओ एडिटर म्हणून वेकन्सीज आसात, एंकर्स, बरे एंकर्स जाय, बरे स्क्रिप्ट रायटर जाय. म्हणजे एखादी न्यूज घडली आनी बातमी रिपोर्टरान धाडली ऑफिसान की ती बाबा कशी बरी फ्रेम करप. एखाद्याचो समजा उदक ना, 4 दीस जाले उदक ना, त्या उदक ना ही स्टोरी समजा रिपोर्टरान धाडली, तितून सगळी म्हायती आसता, रिपोर्टर सगळे एंकर बिंकर मारून धाडटा, पूण ती खंय तरी बरोवन येवपाक जाय, त्याच्या उपरांत तो एंकर वाचतलो. सो ती बरयतना कशी बऱ्या पद्दतीन बरे शब्द घालून ती बरी फ्रुटफूल करप. म्हणजे 4 दीस उदक ना, कित्याक ना, आतां चवथ लागीं पळय, चवथच्या तोंडारूच उदक ना, अशा पद्दतीन बरे अशे स्क्रिप्ट रायटर जाय. सो ह्यो वेकन्सीज आसा, ह्यो तुमी भरून काडूं शकता, तुमचे विचार तुमी हांगा मांडूं शकता. मिडिया क्षेत्रांत तितके एक्सपोजर आसा तुमकां, जो दिवं शकता. सो तरणाट्यांनी येवंक जाय, हो एक ड्रॉबॅक आसा. तिसरो म्हाका ड्रॉबॅक एक दिसता सगळ्यात म्हत्वाचो तो म्हटल्यार रिपोर्टराक लोक खूब कॅज्युअली घेता. जर एखादी बातमी चुकली, रिपोर्टर हो शेवटी मनीस, बरोबर, चुको जाता केन्ना केन्ना. प्रत्येक रिपोर्टर किंवा प्रत्येक जर्नलिस्ट हे मुद्दाम चूक करना, तो हेच पळयता की चूक जावची न्हू, पूण केन्ना केन्ना चुकोन चूक जाता. प्रत्येकाकडे चूक जाता. अशा टायमार रिपोर्टराक फोन करप, गाळयो घालप किंवा तूं कितें व्हडलो समजता, आनी कितें समजता अशें म्हणप हें योग्य न्हू. ताका एक वेळ जर तुमी फोन करून सांगितल्यार ही चूक जाल्या, तूं ही सुदार, किंवा ही अशी गोष्ट न्हू, ती अशी गोष्ट समजावून सांगपाक, समजोवन सांगच्या परस लोकांनी हे लक्षांत दवरपाक जाय की फाल्यां सकाळी रिपोर्टर हो सुद्दां मनीस आसा, तो रोबोट न्हू, यंत्र न्हू. तेकाय मन आसा, तेकाय काळीज आसा, तेचेय काळीज दुखता. सो जशें जर तुमकां उलयतना दुखले किंवा तुमची समजा एक न्यूज चुकीची गेली म्हणून तुमकां दुखले, जर तशें तुमी जेन्ना रिएक्ट जातले तेन्ना तेकाय दुखतले. काय एक्सेप्शनल गजाली आसता ज्या टायमार समजा फुडलो मनीस हायपर आसा आनी तेणेन तशें म्हटलें जाल्यार ही चूक एखाद दुसऱ्या टायमार एक्सेप्शनल केसीस आसता, पूण मोस्ट ऑफ द टायम उठून तुमी रिपोर्टर असो करता, तूं पेड न्यूज करता, तूं अशी करता, तशें करता, अशें म्हणप योग्य न्हू. कारण फायनली तेणेन त्या न्यूज करपाक रक्त आपले गोठयल्लें आसता, तेणें खूब त्रास घेतलेलो आसता, खूब कड धांवलेलो आसता, खूब जाणां कडेन उलयल्लेलो आसता. ही सगळी जी मेहनत जी आसा ती वाया वयता. हांव अशें म्हणिना की सगळेच रिपोर्टर अशें करता आसतले. प्रत्येक क्षेत्रांत काय ना काय बरें आनी वायट आसतात, तशें ह्या फिल्डान आसा, हांव ओपनली सांगता तुका. पूण शक्यतो आपूण जेन्ना दुसऱ्या कडेन उलयता तेन्ना आपूण ही जाण दवरप की बाबा शक्यतो फुडलो मनीस हर्ट जावचो ना. आनी रिपोर्ट फाल्यां सकाळी समजा कितें जाल्यार तुमकां त्याच रिपोर्टराक आपोवंक जाय. बरोबर, तुमी फाल्यां सकाळी तुमी तेचेच तोंड पळयतले, मागीर तेका तुमी फोन करून कितें म्हणप किंवा बॅड वर्ड्स दिवप किंवा आनीक कितें दिवप, हे न करता तेका बा विचारून तुका कित्याक अशें दिसलें किंवा कित्याक चूक जाली हें विचारप खूब बरेंशें म्हाका दिसता. हे मोस्टली 2-3 ड्रॉबॅक आसात. इवन भाई म्हाका ल्हानपणासून आमकां हें दिसतालें कित्याक एकदा एम्ब्युलन्स म्हाज्या वयल्यान रिपोर्टर पावता, सो रिपोर्टर तांकां हेल्प कित्याक करना, न्यूज कित्याक कवर करतात, तेंच्यानी जर तांकां हेल्प केली जाल्यार ते आनी बरें जातलें आसलें. अशें ल्हानपणासून विचार आमचे म्हळ्यार दिसतालें आमकां, अशें पळयता उदय तशें कौशल कशें आसता जाणा मरे, जशें हांवें म्हटलें की रिपोर्टर हो जो मनीस आसता, पूण रिपोर्टर जेन्ना कामार आसता तेन्ना तो रिपोर्टर आसता.
सो खूप फावटी अशें जाता की कितें करचें हो प्रश्न रिपोर्टराकूय पडटा. मोस्ट ऑफ द टायम रिपोर्टर हे जाणा म्हणजे इतले म्हाका दिसता गोंयचे रिपोर्टर, हांव गोंयच्या रिपोर्टरां बद्दल उलयतां, गोंयचे रिपोर्टर इतले हार्टलेस ना. जर एखादो एक्सिडेंट जाला आसत कितें पडला आसत धडला आसत तर खंयचो रिपोर्टर पयलीं हेल्पूच करतलो. कारण प्रत्येक रिपोर्टराक एक चौकट आसता. ती जर बातमी आसा जाल्यार ती बातमी करपाकूच जाय. फाल्यां सकाळी दुसऱ्यान जर कोणी बातमी केली जाल्यार ताका तेचे ऑफिस जर तेचो कोण सिनियर आसा तो विचारता तूं कित्याक करूंक ना तर ती बातमी, तूं कित्याक थंय उबो आसलो तर अशें विचारूंक शकता. सो म्हणून ताका बातमी त्या गजालीन ताका पयली बातमी दिसता म्हणून तो बातमी करता आसतलो. पूण त्याच भायर तेचे एक काळीज सांगता की म्हणजे मोस्टली हे म्हाज्या बाबतींत जाता. जर हांव खंय वाटेर वयता आनी म्हाका एक्सिडेंट दिसलो जाल्यार हांव पयलीं रावता, विचारता ताका कितें जालें कितें ना किंवा कोणाक कितें लागलें. आनी जर गर्दीच आसा, जर थंय एक्सिडेंटा कडेन जर 50 लोक उबे आसा जाल्यार त्या 50 लोकां मदीं आपूण आनी एकावन्न कित्याक म्हणून त्याची बातमी करप चड बरोबर अशें म्हाका दिसता. सो जर कोणूच ना आनी बेश्टोच पडला आनी कोण पळोवपी ना जाल्यार त्या टायमार हांव जाल्यार पयलीं मदत करता, हेल्प करता. कितें जर ताका व्हरोंक जाय हॉस्पिटलांत कितें आसा तें अरेंज करून दिता आनी मागीर हांव त्या गजालीची बातमी करता की अशें असो एक्सिडेंट जालो आनी अशें आसा. पण मोस्ट ऑफ द टायम रिपोर्टर जो आहा त्याची हीच कितें म्हणटा तें होच दिस अ व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन रिपोर्टराक फिल्डार की पयलीं कितें करप. जर तो त्या टायम तूं म्हणटा तशें की आनी कितें पावच्या पयलीं जर रिपोर्टर पावलो जाल्यार त्या टायमार द्विधा मनस्थिती आमी म्हणटा ती जाता केन्ना रिपोर्टराची. सर एक सामान्यसो एक प्रश्न येता की आमी म्हणटात पळय जितले जे वळखी व्हडले आसा तुका पर्सनल लायफान यूज जाता तुमी उद्या मिडिया थ्रू विविध प्रोड्युसरांक मेळटा, सेलिब्रिटीजांक मेळटा. सो तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आसा खऱ्यांनीच पर्सनल लायफान आमकां यूज जातात, ते कॉन्टेक्टान उरता आमच्या कशें कितें आसता. कारण ते म्हणटात की भुरग्यांचो आहा की प्रश्न वळखी वाडले म्हटल्यार तूं पण व्हडलो जालो. पण आमी ग्राउंड रियलिटी पळयत जाल्यार म्हाजो एक्सपिरियन्स हो सांगता की ते पावतात ना न्ही, बट आमकां जे पावपी आसा पळय ते आमचे आजूबाजूचे लोक सपोर्टाक आमचे तेच आसता चडशे. बरोबर. दे आर लायक बिझनेस पॉयंट ऑफ व्यू, ग्रोथ पॉयंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉयंट ऑफ व्यू. तुमचा एक्सपिरियन्स हेजेर कितें सांगता? तूं म्हटला ती एकदम बरोबर गजाल. ह्या फिल्डान वळखी जाता पूण त्यो वळखी कश्यो टिकोवप हे तुजेर डिपेंड आसता. तूं जशें म्हटलें की सेलिब्रिटी वांगडा तुमी वयता तेंची इंटरव्यूज घेता मागीर तुमची वळखी जाता काय, तशें ना. त्या पुरते ते तुमच्या वांगडा उलयता बरें उलयता. कशें आसता फायनली सेलिब्रिटी आसता खूब व्हडले लोक आसता तांकां लायफान भरपूर लोक मेळत आसता. ते तुका कितें याद दवरतले तर तूं तेंच्या वांगडा रेपो कसो वाडयता, तुवें तांकां तुका याद दवरपाक जाय म्हणून तूं अशें कितें वेगळें केलें की तेणें तुका याद दवरपाक जाय अशें आसता. म्हणजे सदींच अशें न्हू की रिपोर्टर जाले मागीर तुमकां व्हडल्या व्हडल्या मनशां वांगडा उठ बस करपाक मेळटलें म्हणजेच रिपोर्टर अशें नासता. रिपोर्टरान खरें म्हटल्यार जो सादो समाज आसा म्हणजे हांव गोर गरीब म्हणचो ना पूण समाज जो आसा तो नॉर्मल कॉमन पिपल आसा हेंच्या वांगडा आपलो रेपो बरो दवरपाक जाय सदींच. जशें तुवें म्हटलें की आपल्याक पावपी मनीस हो आपल्या आजूबाजूचोच आसता, आपल्या लोकॅलिटीचोच आसता किंवा आपले फ्रेंड सर्कल आसा आनी कोण आसता. हेंच्या मदीं तूं कितलो तुजो रेपो बरो दवरता, तूं तांकां कशें ट्रीट करता, कशें वागयता हेचेरूच डिपेंड करता की तूं मनीस कितलो बरो. आनी जर तूं मनीस बरो जाल्यार मागीर तो सेलिब्रिटी आसूं नी किंवा पॉलिटिशियन आसूं नी किंवा कोणूय व्हडलो बिझनसमॅन आसूं नी वो स्वता तुका फुडसून अप्रोच करतलो किंवा स्वता तुका याद दवरतलो, उगडास दवरतलो. जशी तुजें उलोवप आसता, वागप आसता, अप्रोच आसता दुसऱ्या कडेन हो खूब मॅटर करता एका जर्नलिस्टाक आनी रिपोर्टराक. ऑफकोर्स कांय स्वभावाचे गूण आसता भितून जो स्वभावूय ताका तसो जाय किंवा तूं तसो मोल्ड करपाक जाय स्वताक. आनी ह्यो गजाली विदीन अ नायट येयनात, तुका कांय अनुभव येवचे पडटा. केन्ना केन्ना इंटरव्यूज घेतना किंवा कोणा कडेन उलयतना तुका वेगळे अनुभव येता. त्या अनुभवासून शिकपाक जाय. प्रत्येक इंटरव्यू दिवपाक येवपी तुका त्याच इंटेन्शनान येतलो असो ना. केन्ना केन्ना तो तुका इंटरव्यू दितना टॉन्टूय मारतलो पूण तो टॉन्ट तितले सहजतेन तुका घेवपाकूय जाय. मागीर चिंतपाक जाय किंवा तेणें कित्याक मारलो आपल्याक आसतलो टॉन्ट. ह्यो सगळ्यो रिसर्चाच्यो गजाली आसता. आनी परत हांव तुका एक
म्हाका ती गजाल सांगपाक की रिपोर्टिंग करप हम्म. म्हणजे फक्त सेलिब्रिटी आणि व्हडल्या मनशां वांगडा वळखी करप हें न्हू. उलट हांव म्हणटा रिपोर्टिंग आणि जर्नलिझम करप जाल्यार तुज्यो लोकली कितल्यो वळखी आसा, लोकल लोक कितके तुका वळखता. तूं बाबा फाल्यां सकाळी गेलो एका ऑफिसान आनी एका पिवनाक सांगलें की भाई बाबा हे मातशें काम आसा, हें जावपाक जाय, तर तुजें काम जाता की ना हेचेर डिपेंड करता की तूं कितलो बरो रिपोर्टर. एखादो समजा ऑफिसाचो डायरेक्टर आहा, तुका एक इन्फॉर्मेशन जाय की एक बाबा सर्क्युलर येयला आनी हेच्या बद्दल म्हाका इन्फॉर्मेशन जाय म्हणून तूं डायरेक्टराक फोन करता आनी डायरेक्टर तुका बिंदास सांगता की बाबा हे नोटिफिकेशन अशें अशें आसा, हे तूं बातमीन करूं शकता. हे जेन्ना जाता तेन्ना तूं एक बरो रिपोर्टर म्हणून फुड्यान येता. काय फक्त आतां कशें आसा की ह्या फिल्डान आनी एक आसा, तुका बीट्स आसतात. मोस्टली लोकांक खबर नासतलें म्हणून तुका सांगता हांव की प्रत्येकाचो बीट आसा. कल्चरल बीट आसता, पॉलिटिकल बीट आसता, क्रायम कोर्ट बीट आसता, स्पोर्ट्स म्हणून बीट आसता. हे बीट म्हणजे कितें ना, त्या रिपोर्टरान फक्त तेच पळोवप. आतां फाल्यां सकाळी म्हाका सांगलें की तुका स्पोर्ट्साचो बीट आसा, तूं स्पोर्ट्स पळोवपाक जाय, तर हांवें फक्त स्पोर्ट्स पळोवप. आयज खंयची मॅच जाली, आयज इंडिया पाकिस्तान कितें जालें, आयज हॉकी कोणा वांगडा जाली, आयज खो आयज म्हाका सांगपाक बरें दिसतलें की खो इंडियाची टीम वर्ल्ड कप जिखल्या खोन. सो अश्यो गजाली आसा, हांव तितून लक्ष दिवपाचो. मागीर खंय बॉम्ब पडना काय, एक्सिडेंट जालो तें म्हाका लागना, ती बीट म्हाजी न्हू, तो सेक्शन म्हाजो न्हू. मेनली बीट म्हणजे सेक्शन, कळ्ळें तुका. सो गांवांनी कितें जाता, गांवांनी तुका बीट दिवपाक 10 रिपोर्टर नासता. शहरान थंय तुमचे हेड ऑफिस आसा, प्रिंट मिडिया जावं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, थंय तुमकां 4-5 रिपोर्टर आसता. सो प्रत्येकाक तुमकां एक एक बीट दिल्लो वयता की बाबा तूं क्रायम पळय, तूं कोर्ट पळय, तूं आनी कितें पळय, हे करून ते शहरांतल्या रिपोर्टरांक दिलें वयता. ग्रामीणान कितें वयता, एकूच रिपोर्टर, मागीर ताका सगळेंच पळोवचें पडलें. मागीर तो कल्चरल पळयता, मागीर तो क्रायम पळयता, मागीर कोर्ट पळयता, स्पोर्ट्स पळयता, पॉलिटिक्स पळयता. सो गांवांतलो रिपोर्टर आसा पळय त्याचो खरो सर्वांगीण विकास त्याचो जाता, नॉलेजेबल जाता तो की खंयच्या फिल्डान कितें बाबा काम करप. प्रत्येक कडेन रिपोर्टिंग वेगळी आसता. तूं जशी स्पोर्ट्साक रिपोर्टिंग करता तशी तूं क्रायम आनी कोर्टाक करूं शकना, तशी तूं पॉलिटिक्साक करूं शकना, तशी तूं कल्चरान करूं शकना. ह्यो सगळ्यो गजाली शिकपाक मेळटा गांवांतल्या रिपोर्टिंगान. तुमी म्हटल्या प्रमाणे म्हाका दिसता इतले बीड आसता जाल्यार भितरले थोडेच बीड चालू आसा आनी एक्टिवली चलता कशें. जशें फॉर एक्झाम्पल एक्सिडंट जावप अशें म्हणल्यार आमी खुबशे पळयलां की अनेक सवाल आसा की नेगेटिव्हिटी चड स्प्रेड जाता मिडिया थ्रू. पयलीं खंय तरी म्हणटाले की मिडियार खूब बरे बरे प्रोग्राम चालू आसात ते पळोवया आमी. आयज पळयत जाल्यार आमी ओवरऑल काउंट केलो दिसा जाल्यार 50 ते 60-70 व्हिडिओज अपलोड जाता आनी भितर व्हायरल जाल्ले व्हिडिओ पळयत जाल्यार एक्सिडंट जायत आसता. तुमी तेच सांगले उदर म्हाका, तेच व्हिडिओज आसता. सो हितूंतल्यान नेगेटिव्हिटी चड स्प्रेड जाता. नेगेटिव्हिटी चड स्प्रेड जाता अशें म्हणच्या परस मरे लोकांचो पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलला. हांव कोणाक ब्लेम करना, पूण आतां हांगा आमचो फुड्यान ग्लास आसा, कप आसा, ह्या कपान आमची चाव आसा. आतां चाव अर्दी कप आसा, हे सादें एग्जांपल सगळे जाण दितात. बरोबर. आतां हांवेन जर तुका सांगलें की हो अर्दो ग्लास रिकामी हाड, तूं म्हणटा तो अर्दो ग्लास भरलेलो आसा. बरोबर. हेतून दृश्टिकोन महत्वाचो आसा की आपूण खंयच्या दृश्टिकोनान ती बातमी पळयता किंवा आपल्याक खंयची बातमी पळोवपाक जाय, हो व्हडलो दृश्टिकोन आसा. अशें न्हू की फक्त एक्सिडंट आनी क्रायम आनी हेचेच बातम्यो येतात. त्या हेचेर स्पोर्ट्साची बातमी आसता चॅनलाचेर, त्या हेचेर कल्चराची बातमी आसता, त्या हेचेर खंयचो तरी फ्रुटफूल इंटरव्यू आसता. पूण ते कित्याक पळयना? प्रोडक्ट सगळे आहा, तुमी घेता हेजेर आहा. तुमी घेता तेजेर आसा. दुसरी गजाल म्हळ्यार लोकांक टायम ना आतां. लोकांक झट तुका सांगू, लोकांक 30 सेकंदाचे रील पळोवपाक टायम ना. ह्या 30 सेकंदान पयले 3-4 सेकंद जर तूं मनशाक दवरलो न्हू जाल्यार तो 30 सेकंद मनीस पळयतलो. म्हणजे इतको कमी टायम आसा आनी लोकांक क्विक न्यूज जाय. खंय घडलें, कितें घडलें, अमकें घडलें, ओके चल फुडें. मागीर ताका डिटेल नाकाच. त्याच्या पर्सनल लायफान ती इफेक्ट करिना जो पर्यंत त्याच्या वांगडा घडना किंवा खंयचे त्याच्या फ्रेंड्स किंवा जाणकार मनशा वांगडा घडना तो पण ती इफेक्ट करना. सो मेनली दृश्टिकोन जर बदललो जाल्यार म्हाका दिसता की वायट गोश्टी वांगडा बऱ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो लोकांक दिसतल्यो, त्योय शेअर जातात. आता जो डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणटा आमी, त्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मार ऑडियन्सूय वेगळे आसा.
तुझो ऑडियन्स वेगळो आसतलो, माझो ऑडियन्स वेगळो आसतलो. तुझो ऑडियन्स तुझे इंटरव्यूज पळयतलो, पण तुझो ऑडियन्सान माझे रिपोर्ट पोवचोना, न्यूज पोवचोना. सो लोकांची आवड, लोकांचो दृश्टिकोन हे खूप मॅटर करता की तुजी खंयची न्यूज चलतली आणि खंयची न्यूज चलची ना. आता लोकांक मोस्टली आता जर पॉलिटिक्स आणि क्रायम जर पळोवपाक आवडटा जाल्यार ऑफकोर्स त्यो न्यूज चलतल्यो, पूण ताच्या भायर बिझनसाचो न्यूज असता, खूप बरो बिझनसाचो न्यूज असता की बिझनसान कितें आसा, शेअर्साचो न्यूज असतात, त्यो कोण पळयनात. किंवा पॉझिटिव्ह तुका सांगपाक जाल्यार खंय तरी एक बरो कार्यक्रम जाता गांवांनी किंवा खंय तरी स्कुलान एक बरो कार्यक्रम जाता, ती न्यूज पळयनात. ते न्यूज कोण पळयता? त्या स्कुलांतली भुरगीं पळयतात. आता बिझनसाचे न्यूज कोण? बिझनसवाले पळयतले. लेमॅन तो म्हणलो आपल्याक कितें गरज आसा, आपल्याक कितें घडटा तें जाय. सो ह्या कारणां खातीर मरे नेगेटिव्हिटी स्प्रेड, खंयची नेगेटिव्हिटी पॉझिटिव्ह स्प्रेड कशी करप ही स्वताचेर आसा. दृश्टिकोन महत्वाचो लोकांचो की लोक खंयच्या पद्दतीन बातमी पळयतात. तर म्हाका हांगा एक विचारपाक ऑडियन्स म्हटले पळय तेन्ना एक आमी ऑडियन्स काय चेक करप? फॉर एक्झाम्पल आतां म्हाजे व्हिडिओ हांवें आयज पॉडकास्ट जर घातलो, म्हाजे आयज 4 लोक पळय, ते 4 लोक फाल्यां पळोवचे ना, ताका मे बी टायम आसचो ना, टायम वोतान ते पळयतले. पण आमकां कितें दिसता की आमी सगळ्या लोकांक आमचे व्हिडिओज पळोवपाक जाय, हे प्रत्येक दृश्टिकोन आसता. सो आपलो ऑडियन्स आपण कसो वळखप किंवा प्रत्येकान आपलो ऑडियन्स कसो वळखून दवरप? कित्याक ऑडियन्स जर आमकां सारको कळना जाल्यार आमी कंटेंट कितेंय नाका तें घालीत वयतले व्ह्यूज मेळपा खातीर. बरोबर. आनी आमी व्ह्यूजांकूच ऑडियन्स समजतात, पण दोनी पळोवपाक गेल्यार खूब वेगळे आसात. ऑडियन्सचा परस मरे आपल्या कंटेंटाचेर भर दिवपाक जाय अशें म्हजें मत पर्सनल. की तुजो जर कंटेंट जबरदस्त जाल्यार कोणूय पळयतलो. सादें एग्जांपल सांगता, तूं मुवीज पळयता? हय. खंयच्यो मुवी पळयता? हिंदी पळयता काय हिंदी डब्ड मुवीज पळयता? हिंदी डब. कित्याक पळयता? भितर स्टोरीज असतात, इमोशन्स असतात. हा, हांव कोणाक हें करिना, हिंदी मुवीज खूब बऱ्यो आसा ना अशें न्हू, पूण मोस्टली जर कोणाक विचारशीत आमकां ते तामीळ मुवी पळोवपाक आवडटा रे हिंदी, कारण तेजें स्क्रिप्टींग ती त्या पद्दतीन करता हिंदीन. तेजे डायलॉग्स अशे आसता, डायलॉग ते दाखयता अशें अरे हां एक मूड मारली की तो 4 घरा उडोवन पडलो. जाणा कितके कोण जायना, पूण लोक एंटरटेनमेंटाक पळयता. सो तुजो कंटेंट तूं कसो क्रिएट करता हेचेर ऑडियन्स ठरता. ऑडियन्साक तूं सोदूंक वचनाका, तुज्या कंटेंटाचेर भर दी. कंटेंट तुजो जबरदस्त कर. एखादी न्यूज जर तूं करता ती न्यूज जबरदस्त कर. आत्तां जशें म्हटलें हांवें की उदक ना समज 4 दीस, तर तें उदक ना जाल्यार खंयच्या भागान ना, कितले दीस ना, ते कित्याक ना, तें उदक केन्ना येतलें, किंवा तें उदक कित्याक खंयच्या कारणाक लागून शिरकालां, आनी तें उदक लोकांक मेळटलें काय ना, काय उदक ना जाल्यार थंय टँकर येतलो काय तांकां, किंवा खंयचोय अधिकारी जो आसा तो येवन चेक करतलो काय, इन्स्पेक्शन काय, ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना तूं म्हणजे फुल्ली इन्फॉर्म जेन्ना तूं कंटेंट करता आणि त्या पद्दतीन तो डिलिव्हर करता, तेचेर डिपेंड आसता की ऑडियन्स येवप की ना. तूं जर युट्यूब उगडलो सकाळी उठून जाल्यार खुबशे व्हिडिओज असतात, हजारांनी व्हिडिओ असतात, पूण तेतूंतले कितले चल्ले हे म्हत्वाचें, आनी ते कित्याक चल्ले हे म्हत्वाचें. इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज भरपूर आसता, पूण त्यो पळोवपी ऑडियन्स वेगळो आसा. म्हणून हांवें म्हणलें ऑडियन्स वेगळो म्हणजे कितें, प्रत्येक मनीस ठरता की बाबा आपूण हो व्हिडिओ कित्याक पळोवप. आतां तूं म्हाज्या वांगडा पॉडकास्ट केलो, तूं आनी हांव आमी इतकी गजाली केल्यो, कित्याक पळोवपाचें लोकांनी हें? कितें कारणां की लोकांनी हें पळोवपाक जाय? लोकांचे कितें सॉल्व जाता प्रॉब्लेम, कितें उलयला, किंवा आपले कनेक्टेड आसा जाल्यार. हां, हे म्हणजे जो पळोवपी मनीस आसा पळय, तो पळोवपी मनीस पयलीं हें पळयतलो की बाबा हेणें पॉडकास्ट खंयच्या मनशाचो घेतलो, ओके, मागीर कितें विशय आसा, तेणें कितें क्वेश्चन विचारले, क्वेश्चनाची आन्सरां कितें दिली, किंवा तेच्या मनान क्वेश्चन आसा ते तुवें विचारले काय, हे सगळे मॅटर करतात. कळ्ळें? एखादो पॉडकास्ट घेवप इज नॉट इजी. तुका तेच्या फाटलो रिसर्च आसा. जसो तूं एका खंयच्या गेस्टा फाटलो रिसर्च करता, तेका कितें क्वेश्चन विचारतले, तो टॉपीक कितें, तो खंयच्या फिल्डांतलो आहा, जशें करता तशेंच रिपोर्टर करतात. रिपोर्टींग करप म्हणजे आयज हांव राती न्हिदलो आनी चिंतलें फाल्यां सकाळीं हांव रिपोर्टर जाता आनी फाल्यां सारकें मोबायल घेवन भायर गेलो म्हण रिपोर्टर जायना. तेका स्टडी आसा, तेका रिसर्च आसा, तेका ते प्रॉब्लेम कितें आसा हे सोदून काडपाची ताकद जाय. मागीर खुबश्यो अडचणी येता, त्या अडचणीचेर मात करपाकूय तेका कळपाक जाय. आपलो
कितें म्हणटा ते पेशन्स जाय, आपलो टेम्पर मेंटेन करपाक कळपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली. आनी ह्यो गजाली जशी तूं करता त्या फिल्डान वर्सां काडटा तशें तशें तें येता कळ्ळें. सो रिपोर्टर म्हणून म्हटलें न्हू सुरवातीक हे व्रत आसा. आतां आमच्या घरान वटपौर्णिमेचें व्रत किंवा आनी कसली व्रतां आमची आई बी दवरता, ते उपास करता, निर्जळी उपवास म्हण आसता, म्हणजे उदकाचो थेंब सुद्दां पिवप ना अशे उपवास आसता. म्हणटा व्रत कित्याक म्हणटा, व्रत हे ह्याच खातीर म्हणटा कारण तेतून तुजी परीक्षा घेतली वयता, तेतून तुजे सगळे मेहनत लागता, तेतून तुजे सगळे म्हणजे पराकाष्ठा जाता की सगळ्यो प्रकारच्यो कठीण परिस्थिती तुज्या फुड्यान येता तेतून मात करपाक जाय म्हणटा व्रत. त्याच्या मागीर तुका फळ जे बरें आसा तें मेळटा. आणि फळ दिवपाचे देवच दितलो ते फळ, जे आमच्या व्रत जितले श्रद्धेन करता तितलें आमकां फळ मेळटा. बरोबर. सर हेजेरूच एक अनेक कनेक्टेड प्रश्न. आता एक इवन म्हज्या बाबान सुद्दां आमचे सिनियर जे रिपोर्टर्स आसले ते म्हणटाले की जेन्ना आमी यंग रिपोर्टर्स पयलीं पळयताले आमच्या टायमार तेजे भरपूर पेशन्स आसताले की रिपोर्ट करपाक कवर करपाक येयले जाल्यार मातशें बस रे म्हणून बसता बसोन रावताले, कांय काम नाजाल्यार मागीर रिपोर्ट करून वयताले. आतां जे आमी यंग रिपोर्टर्स जे पयले थोडेशे जाल्यार तितलो पेशन्स ना. बस म्हळ्यार बसचे ना, बसले जाल्यार कितें वेगळेच करतले, बसपाक जाय म्हणून बसलो, डिसरिस्पेक्ट केलो, रिस्पेक्टफुल अशें ना. सो हो पेशन्स लेवल जो कमी जायत वयता आतां युथान, तुमी जसो मदीं म्हटलें ते 30 सेकंदाचो पळोवपाक टायम ना. मेजर रिजन की आमचे कडेन पेशन्स ना. इवन सुद्दां म्हाज्या कडेन सुद्दां इतली कामां आसतना सुद्दां अजुनूय आमी पॉडकास्ट वेगळे वेगळे पळयतात बिकॉज आमकां अजून इन्फॉर्मेशन्स मेळटा, म्हणजे पेशन्स खूब कमी येता. सो पेशन्स इन्क्रीज कसो जातलो की आमी सांबाळून कसो दवरप तो, की तो खूब सगळ्या कडेन तोच जाय. मिडियान तसो न्ही, पेशन्स आपूण कसो दवरप हे प्रत्येकाचे ज्याच्या त्याच्या निर्भर आसता. आनी हांवें तुका म्हटलें की स्वभावाचोय भितून एक वेगळो टच आसा, की तो स्वभाव कसो तेचेरूय डिपेंड करता की तूं कितलो पेशन्स आसतलो कितलो ना. जशी तुजी वर्सां वाडटा तसो तूं मॅच्युअर जाता, थोड्यांक पेशन्स येतात, थोड्यांक कांय परिस्थितीनुसार पेशन्स येतात, थोडे जाण खुबशा अडचणींसून गेल्लेले आसता म्हणून तांकां पेशन्स येतात. सो वेगवेगळ्यो गजाली तुज्या लायफान कश्यो गजाली घडटा तेचेर डिपेंड की तुका पेशन्स येता की ना. तूं म्हटलें की आतांच्या युथांक म्हणच्या परस जे यंग रिपोर्टर्स आसा तांकां पेशन्स ना अशें तूं म्हटलें. हांव पूर्णपणे सॅटिस्फायड ना ह्या गजालीन. हांवें अशेंय पळयलां की खुबशे रिपोर्टर यंग रिपोर्टर जे तासन तास वरान वरां रावलेले आसा एका 2 मिनटाच्या बायट खातीर, वर 1.5 वर रावलेले आसा, हें हांवेंनूय पळयलेलें आसा. सो हांव टोटली एग्री जायना. पूण आयज कालचें जग जें आसा तें कम्पिटेटिव्ह जाल्लेलें आसा. तुका जशें हांवें म्हणटा की फास्ट जाय, क्वीक कितें तें बेगीन सांग, आपल्या कडेन टायम ना. सो हे कम्पिटेटिव्ह जगाक लागून लोक इम्पेशन्स जाला आसूं शकता. हो एक रीजन आसा की कॉम्पिटिशन वाडला, आपल्याक त्याच्या फुडें पळोवपाक जाय, आपल्याक त्याच्या फुडें धांवपाक जाय, ताका पयलीं न्यूज मेळच्या पयलीं आपल्याक ती मेळपाक जाय म्हणून ते ना तूं सांग आपल्याक वचोंक जाय आनीक वचोंक जाय अशें चालू आसता. कित्याक हे कम्पिटेटिव्ह जग आसा आनी सगळ्यान पयलीं आपूण रावप. सगळ्यांकूच जिखपाक आवडटा, सगळ्यांकूच फर्स्ट रावप आवडटा, पूण सगळे जण फर्स्ट रावंक शकना. कोण तरी फर्स्ट आसता, कोण तरी सेकंड आसता. ह्या कम्पिटेटिव्ह जगान इम्पेशन्स वाडलेलो आसा. ह्या कम्पिटेटिव्ह जगान बातमी जी आसा ती चुकीच्या पद्दतीन दाखयली वयता. ह्या कम्पिटेटिव्ह जगान अर्धवट इन्फॉर्मेशन दिली वता. आमी हे कोवीड काळान पळयलें की कोवीड काळान जो 2 वर्सां आमी ती कमी धरूं शकना. 2 वर्सां म्हटल्यार खूब टायम तो. तेतून अवेअरनेस किंवा इन्फॉर्मेशन सारकी नासल्या कारणान सुद्दां खुबशें नुकसान जाल्लेलें आसा. सो खंयच्या गजालीचे अवेअरनेस आनी जर इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार लोकांक पेशन्स दवरचोच पडटलो. इम्पेशन्स जावन फायदो ना. रिपोर्टरांक सुद्दां इम्पेशन्स जावन फायदो ना. पूण खुबशे रिपोर्टर अशे आसा जे हांवें पळयल्या जे वर 2-2 वरां रावलेले आसा एक 2 मिनटाच्या बायट खातीर. आपली सगळीं कामां सोडून, आपली सगळी घरांतली कामां सोडून, फॅमिलीक सोडून, कोण बाबा आपलो घरा कडेन भुरगो बरो ना, बाबा बरो ना, तांकां हॉस्पिटलान व्हरोन घालून सुद्दां ते येवन रावलेले आसात. म्हणजे इतके पर्सनल गजालीक सॅक्रिफायस करून रावलेले अशे रिपोर्टर आसात. खूब कमी आसतले पूण आसात. सो पेशन्स तयार करप हो त्याच्या स्वभावाचो भाग आसा. सर तुमच्या लायफान तुम्ही इतले काम केला, फिल्डार काम केला, इंटरव्यूज घेतला, खूब लोकांना मेळ्ळा. तुमच्या लायफांतलो असो एक भितरलो वर्स्ट एक्सपिरियन्स तुमकां घडोवंक नाका आसलो, घडलो तुमच्या लायफान असो तुमी शेअर करपाक शकता जाल्यार?
वर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हणच्या परस मरे हांव प्रत्येक जागेवरसून शिकत गेलो, अजूनय शिकता. म्हाका खूब जाणांनी विचारलें की तूं रिपोर्टिंग करता, फूल टायम रिपोर्टिंग करता, तुजें भागता काय? आयज हांव जेयतलो घरान इतलें भागता म्हाजें, हें हांव सांगूंक शकता. हांव आयज उपाशी रावचो ना, इतलें हांव भागता. फाल्यांचें फाल्यां पळोवया. पूण म्हाका हे फील्ड आवडटा किंवा म्हाका रिपोर्टिंग आवडटा हेचें मेन कारण म्हणटा तुका एवरी डे नवीन एक्सपिरियन्स मेळटा. अजून सुद्दां हांवें इतलीं वर्सां काम करून सुद्दां एवरी डे जेन्ना हांव भायर वयता तेन्ना म्हाका नवीन एक्सपिरियन्स मेळटा. म्हणून हो एक्सपिरियन्स खूब म्हत्वाचो आसता तुका जगपाक, तुका लायफान फुडें सरपाक. आमी खुबशे जाण घरान आपूण आपआपली प्रॉब्लेम्स घेवन बसलेले आसता, टेन्शनां आसता, पूण तेचे पेक्षा कितलीं टेन्शनां भायर दुसऱ्यांक आसता हें कळटा. तूं अपडेट उरता, तुज्या लायफान कितें चल्लां, आजूबाजूक कितें चल्लां हें तुका खबर उरता. आनी मेनली द मेन इम्पॉर्टंट थिंग, तूं प्रेझेंटान जगता. मोस्ट इम्पॉर्टंट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग तूं प्रेझेंटान जगता. आयज कितें आसा, आयज परिस्थिती कितें आसा ही तुका कळटा. सो हे म्हाका दिसता रिपोर्टिंगेन हे खूब म्हत्वाचें. वर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हणच्या परस हांव वर्स्ट म्हणचो ना, पूण तुवें पेशन्सची गजाल काडली म्हूण तुका हांव सांगता. एक दीस कितें जालें, खूब वर्सां पयलींच्यो गजाली, इवन कोवीड काळाच्या पयलींच्यो गजाली. हांव घरा आसलो आनी म्हाका फोन येयलो की अरे गांवान वाग येयल्या, मया गांवान वाग येयला. वाग येयला म्हटल्या बरोबर आमी धांवत धांवत गेले. खंय तर गांव आतां वाग येयला खंय, कोणा तरी बांयन पडलेलो वाग आनी तो राती पडलेलो, खूब लेट रातचो. आनी फास्ट फॉवर्ड आवाज येयलो म्हणटा पळयलें जाल्यार भितून वाग आसा. जाल्यार आमी सकाळी जवळपास 9-9:30 हांव त्या जाग्यार पावलो ज्या घरान तो वाग पडला. गे जात्रा, लोक भरपूर वाग पळोवपाक. तो वाग जर भायर येयलो जाल्यार तो लोकांक खातलो, पूण तो वाग पळोवपाक लोकांची जात्रा, सामकी जात्रा. गे 100 लोक वाग पळोवपाक. जाल्यार आमी थंय पावले आनी आमी रावले, सगळे रिपोर्टर आसा रावले. सो 9:30 सगळे फायर ब्रिगेड येयल्या, फॉरेस्टाचे मनीस येयला आनी ताका काडपाचो ट्राय करता. ते अशे बांदले ताका बी, आमच्या जाळी बांदली बायक, कित्याक तो खंय वचोंक जायना म्हणून, आनी सगळो वे बी केलो आनी सगळें तेंचें काम जालो. 9:30 जाली, 10:30 जाली, 11, 11:30, 12, 1, 1:30 जाले, जेवपाचो टायम जालो. पूण एकटोय मनीस हालना. कित्याक हालना सांग? पळोवपाक जाय म्हणून. हय, पूण जर म्हणजे अशी भीती की आपूण हांगासून मातसो जेवपाक म्हणून गेलो आनी हांगा वाग भायर येयलो जाल्यार आपल्याक बातमी चुकली, आपल्याक तो फोटो मेळचो ना वागाचो, आपल्याक तो व्हिडिओ मेळचो ना वागाचो, कळ्ळें? सो ह्या खातीर कोणूच रिपोर्टर थंयसून हालना. रिपोर्टर तर सोड, लोक हालना, कारण लोकांक फोटो मारपाक जाय वागाचो. जाल्यार 1:30 जाल्यार करतले कितें? मागीर कोणी बिस्किटी हाडल्यो, कोणी घरांतून फळां हाडली, आनी कितें हाडलें. आनी आमी अशी गर्दी आसली की तूं एका जाग्यार, आमी हांगा एका जाग्यार बसल्या, आतां बसपाक खुर्च्यो नासल्यो, उबे आसले. तूं ज्या जाग्यार उबा त्याच जाग्यार उबो आहा, तुका हालोंक मेळना. कारण तूं मातसो एक स्टेप फुडें गेलो तुका त्यो जाग्यार दुसरो कोण उबो रावतलो. सो आनी ते पुलीस असले, फायर ब्रिगेड आसले, सगळे तुका अशें पयस 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 राव पयस राव पयस राव आले जालें. पूण जागा नासली. पयलीं घरांतलें आंगण बारीक जाल्यार 1:30 जातून आतां करतले कितें? कोण कोण येता, कोण फायर आनी हायर ऑथॉरिटी येता, सिनियर येता, ते चर्चा करता कसो भायर काडटले, कितें काडटले. एकदां काडपाचो प्रयत्न केलो, जायना जालें, मागीर जाळी हाडली, व्हडली केज हाडली, भरपूर कितें कितें जालें. करता करता सांजची 5:30 जाली. आनी लास्टाक मागीर तो 6:15 वाग भायर काडलो. आतां सकाळी 9:30 जे आमी उबे रावल्ले ते सांजे 6 पर्यंत थंयच उबे आनी एका जाग्यार उबे. म्हणजे पाय आमचे जे आहा, म्हणजे हांव जे म्हणटा की रिपोर्टर सुद्दां मनीस आसा, ते कारण हें की आमचे पाय जे आसले पळय ते घट जाल्ले. आमी बातमी केलीच रे ती, दिस इज अ जोक्स अपार्ट. पण तूं जे म्हणटा पळय पेशन्स कितें आसता, हे पेशन्स बातमेचे इम्पॉर्टन्स की अरे जर आपूण 2 मिनटां खातीर तुजें हाडलो आनी सांगूं शकना टायम जर झपकून वाग भायर येयलो जाल्यार कितें करतले? बातमी चुकली आपल्याक.
तो फोटो चुकलो अशें जाता. ह्या फिल्डान हांव वर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हणचो ना, पूण हेतून शिकपाक मेळटा. हेतून तुजो पेशन्स लेवल चेक जाता. हेतून तुजी तळमळ जी आसता रिपोर्टिंग करपाची ती चेक जाता. सो अश्यो भरपूर गजाली आहा तुका सांगीत जाल्यार टायम पावचो ना. पूण प्रत्येक गजालीसून मरे नवीन एक्सपिरियन्स मेळटा, नवीन गजाली शिकपाक मेळटा. केन्ना केन्ना दुसऱ्यांचे आयकले का तुका दिसता की अरे आपूण कित्या खातीर रडटा अशें जाता. दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम्स इतके व्हडले आसता की अरे त्याचो इतको व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्यार आपलो कांयच न्हू. हे तुका ज्ञान तूं म्हणटा पळय की पॉझिटिव्हिटी ती तुका अशी जाता ह्या फिल्डान येयल्या उपरांत. सो ह्यो अशो एक्सपिरियन्स आमकां स्टेप बाय स्टेप डेली येत आसता. हेजेरूच कनेक्टेड एक उलोवंक सोदता. आतां तुम्ही एक रिपोर्टिंग करतना वेगळ्या पद्दतीन करता. तुमची स्टायल वेगळी आसतली, माझी स्टायल मातशी वेगळी आसतली, आनी कोणाची वेगळी आसतली. एकदा कितें जाता आपली जेन्ना स्टायल आपूण कंटिन्यू करता तेन्ना आपल्याक ग्रोथ मेळटा. पण जेन्ना आपूण दुसऱ्याची स्टायल कॉपी करपाक वयता आनी तो मातसो आपल्यान फुडें पावलो आपली स्टायल यूज करून, जाल्यार आपली स्टायल आपूण फुडें वयतले आपूण आनी करतना आमी फाटीं उरता. सो आपली स्टायल मेंटेन करून आपूण वयर कशें सरप खंयच्या फिल्डान आसूं. स्टायल अशी नासता की प्रत्येकाची ती एनर्जी तो फ्लो आसता स्टायल. लायक तूं तुजें काम जर 100% करता न्हू, तूं तुजें काम जर 100% करता जाल्यार तेका जे आमी म्हणटा ते क्रेडीट मेळपाक जाय पळय ते 100% मेळटलें. तुका दुसऱ्यांचे कॉपी करपाची गरज ना. ऑफकोर्स तूं रेफरन्साक पळय व्हिडियोज, तूं तो बाबा कसो उलयता दुसऱ्या कडेन ते पळय, तो कसो दुसऱ्या कडेन इंटरव्यूज घेता ते पळय. पण त्याच पद्दतीन तूं घेतलो अशें ना. बरोबर. तुका कितें दिसता तुजे ओरिजिनलिटी जी आसा आपली ओरिजिनलिटी आपूण दवरपाक जाय. बरोबर. आतां दुसरो येवन हांगा बसून बऱ्या पैकी अशे विशय अशी मायक बीक लावन अशे ते पॉडकास्ट घेता अशें तुकाच घेवंक जाय अशें ना. तूं नॉर्मली घेता इट्स गूड. फायनली कितें तुजो कंटेंट भायर पावूंक जाय. तुजी जो स्ट्रॉंग कंटेंट आसा तो लोकांक आवडपाक जाय. हे मेन आसता. सो तुजेर काम करप खूब इम्पॉर्टंट रादर दॅन दुसऱ्यांक कॉपी करप. हांव सुद्दां खुबशे इंटरव्यूज पळयता. आमचे सिनियर आसात म्हणजे हांवेन आत्ता पर्यंत 3-4 मिडियान काम केलां. सगळ्यात पयलीं तुका सांगलें संदीप पिळगांवकर यांच्यांनी म्हाका एक लोकल मिडिया थंय टीव्हीर म्हणून तितून म्हाका चान्स दिलो. तेच्या उपरांत म्हजोच एक बरो फ्रेंड सगळ्यात वळखता तेका सचिन सुर्लीकर. बरोबर. तेणेन म्हाका प्रुडंटान व्हेलें. तेका प्रुडंटान म्हाका चान्स दिलो. थंयसून मागीर गोवन वार्ता लायव्ह जो तेंचोच एक ब्रदरहूड चॅनल आसलो तेतून गेलो. तेतून किशोर नायक गांवकर सर आसले एडिटर. प्रुडंटान प्रमोद आचार्य सर आसले. थंयसून मागीर हांव गेलो गोमंतक टिव्हीन. थंय राजू नायक सर आसात. आनी आत्तां हांव सद्या प्रायम टीव्ही, राष्ट्र टीव्ही हेका काम करता. भितून आमचे संदीप केरकर सर आसतले किंवा राज वर्मा सर आसतले. ह्या सगळ्यांचे इंटरव्यूज हांव पळयता. हेंच्या कडसून शिकलां हांव. हेंचे प्रत्येकाची रिपोर्टिंग करपाची स्टायल प्रत्येकाचे हे वेगळे आसा. पूण तेतून ते सगळ्यांचे सगळे जर घेत न्हू तुजी वेगळी स्टायल तयार जातली. बरोबर. हांव म्हणटा तूं कॉपी करूं नाका. शिक आनी एप्लाय कर. तेंचे कडेन शीक की बाबा आतां तुका समज एक प्रश्न आहा की आतां असेंब्ली जाली. ह्या असेंब्लीन समजा एक रेझोल्युशन येयला किंवा एक बील येयला. त्या बिलाचेर तुवें समजा एक प्रश्न तयार केला. पूण तोच प्रश्न एका सिनियर रिपोर्टान कशा पद्दतीन विचारलो. कारण तूं जर एक सरळ प्रश्न विचारशीत जाल्यार तुका सरळ आन्सर मेळटले. जर सिनियर रिपोर्टर कितें तरी घुंवडावन प्रश्न विचारता जाल्यार त्या सरळ आन्सरा बरोबर आनीक एक्स्ट्रा मेळटले. सो ते म्हत्वाचें आसा. ते शिकप. ती स्टायल घेवप ना. ती शिकप. आनी बाबा हो प्रश्न अशा पद्दतीन आमी विचारूं शकता हे जेन्ना तुका कळटा तेन्ना तूं स्वता त्या पद्दतीन ग्रो अप जाता. स्वता त्या पद्दतीन तूं शिकता. सो कॉपी करच्या परस शिका. हांव म्हणटा शिका. हांव सुद्दां शिकूनच तयार जाला. म्हजो मामा पांडुरंग सामंत हो पत्रकार फोंड्या. म्हजो आजो आनी आईचो बाबा हो फ्रिडम फायटर गोंयचो. आनी फ्रिडम फायटर आसल्या कारणान तेच्यो स्टोरी सगळ्यो बी हांवें आयकल्या. आनी आफ्टर द लिबरेशन तो रिपोर्टिंग करतालो. तो पत्रकार आसलो. तो फूल गोवाभर भोंवून ताणें पयलीं जो फ्रिडम फायटर्सां फूल गोवाभर भोंवून ताका नॉलेज आसली. मागीर तो फोंड्यासून पत्रकार जालो. तीच फुडें कंटिन्यू केली मागीर म्हाज्या मामान.
सो खंय तरी माझ्या जिन्सानूच आसा म्हणून हांव रिपोर्टिंग येयला. हांवें तेंची रिपोर्टिंग पळयला, हांवें तेंचे लेख वाचल्या, ते कशे बरे ते वाचल्या. हांव खूब फावटी म्हाज्या मामाकूय विचारता, म्हाका जर प्रॉब्लेम येयलो जाल्यार ताका अरे हो विशय कसो कितें, कसो मांडू शकता हांव विशय विचारता. आमचे बिचोलचे सिनियर रिपोर्टर आसा तांकां विचारता हांव. सो शिका आनी शिकून घेयात अशें म्हाका सांगपाचें, कॉपी करच्या परस. तुमची जर स्वता तुमी स्टायल बिल्डअप केला, ऑफकोर्स तुमचे व्हिडिओ बी चलतले. आणि एक हेजेरूच तुम्ही उदक म्हटलें की एक मिडियान रावन आमी प्रेझेंटान काय रावप तें शिकता. हय. सो एक्चुअली प्रेझेंटान रावप कित्याक इम्पॉर्टंट, की तुमी कशे रावतात? प्रेझेंटान रावप इम्पॉर्टंट कित्याक तर जेन्ना तुका खबर आसा की कितें परिस्थिती आसा, त्या परिस्थितीनुसार तूं फुडली तुजी जगपाची जी वाटचाल आसा ती ठरयता. म्हणून प्रेझेंटान रावप खूब इम्पॉर्टंट. आनी प्रेझेंटान रावप हाचो अर्थ तुजो भूतकाळ विसरप न्हू. भूतकाळान तूं जी चुका केल्या त्यो लक्षांत दवरून तूं प्रेझेंटान रावपाक जाय, की फुडें भविश्यान त्यो चुको जावंक जायना तुज्या कडेन. सो प्रेझेंटात रावप कशें, जेन्ना तूं अपडेट आसता सायडीकले वर्तमान सगळ्यान सकाळी उठून जेन्ना तूं पेपर वाचता किंवा न्यूज चॅनल पळयता तेन्ना आपल्या सायडीक कितें घडलां, हे कित्याक घडलां, गजाल घडला, ती कित्याक घडलां, संवय लावपाक जाय. तुमी न्यूज चॅनल्स पळया, न्यूज पेपर वाचा. आमकां सगळ्यांक आमचे सिनियर रिपोर्टर सद्दी सांगता, उठलो काय तूं पेपर वाचपाक जाय. खंयचोय आसूं, तूं पेपर वाचपाक जाय. तूं जरी रिपोर्टर आसलो तरी पेपर वाचपाक जाय. आमी कितें करता, आमी थोडे रिपोर्टर कितें करता की आमी न्यूज केली काय आमच्या चॅनलार वयता युट्यूबाचेर आनी पळयता आपली न्यूज लागली का ना, आपली न्यूज जाली का ना. ही जाली मरे, ओके चल बाय, फुडले पळोवपाक गरज ना. पूण आमी दुसरे पळोवपाक जाय. कारण बाबा म्हाज्या गांवांत हें घडलें म्हाका खबर आहा, ही न्यूज लागली, पूण म्हाज्या सायडीकल्या गांवांत कितें घडलें, दुसऱ्या तालुक्यान कितें घडलें हें आपल्याक खबर आसपाक जाय. सो त्यो न्यूज पळोवपाक जाय. ऑफकोर्स हांव हे अग्री करता की आमच्या फिल्डान इतको हॅक्टीक आसता की न्यूज इतको जाता दिसाक की रातची बसून आनी दुसरी आनी न्यूज पळोवप हे मेंटेलिटी नासता आमची. सो जरी ती नासली तरी केन्नाय चुकोन जर मातसो फ्री टायम मेळ्ळो जाल्यार आपूण बाकीच्यो न्यूज पळोवप तितलेच गरजेचें आसा. आनी मोस्टली लोकांनी सगळ्यो न्यूज पळोवप गरजेचें आसा. पेपर वाचप बरें, आतां तर पेपर वाचप खूब कमी जाला. हांव म्हणटा पेपर वाचा, सगळ्यो एटलिस्ट हेडलायन वाचा. हेडलायनी वचून तकलेन उरतलें की हे खंय तरी घडलां. पण सर हांगारूच प्रश्न येतलो, तुमी न्यूज पेपर वाचा म्हणटकूच न्यूज पेपर आमकां बेळशाल्यो खबरी मेळटा, कारण आमकां आतां डिजिटल थ्रू आतां कितें घडलें डायरेक्ट पळोवपाक आनी वाचपाक मेळटा मोबायलाचेर डिजिटल थ्रू. न्यूज पेपर वाची जाल्यार दुसऱ्या दिसा पळोवपाक मेळटलें. एक लक्षांत घे सदीत, न्यूज पेपरा मरे बेळशाल्यो खबरो येना. न्यूज पेपरा मरे डिटेल खबरो येता. तुका हांवें सांगलें डिजिटलान तुका कितें, आतां तुज्या घरा कडेन कौशल्याच्या घरा कडेन 2 गाडयो आपडल्यो, 2 जाण इंजर्ड जाले, एकटो जेम्सीन आसा, सोंपली न्यूज. ही न्यूज दुसऱ्या दिसा कशी येतली पेपराचेर, 2 गाडयो आसल्यो अमक्या वाड्यार, कौशल्याच्या घरा फुड्यान 2 गाडयो येयल्यो, एक गाडी हांगासून येताली, एक गाडी थंयसून येताली, 2 गाडयो आपडल्यो, 2 जाण इंजर्ड जाले, एकटो जीएमसीन आसा, एकटो घरा गेलो. जीएमसीन ताची प्रकृती इतली आसा आनी तो आतां इतको हे आसा. मागीर हे जाल्ल्या उपरांत पुलीस येयले आनी मागीर पळय मागीर ताका फायन घेतली. ही डिटेल येता, लक्षांत घे. आमी सदीत मरे न्यूज पेपराक कमी लेखता किंवा डिजिटल येयल्या उपरांत आमी प्रिंट मिडियाक सायडीक उडयल्या. म्हज्या हिसपान प्रिंट मिडिया सुद्दां तितलीच पावरफुल आहा जितकी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, जितली डिजिटल मिडिया आसा. केन्ना केन्ना प्रिंट मिडियार अशी बातमी आसता जी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडेन नासता, जी डिजिटल मिडियान नासता. खंयचो स्कॅम घे, घोटाळो घे किंवा आनी कितें खंय तरी कोणी स्ट्रिंग ऑपरेशन केलां आसता, ते पेपर आयले, अरे पेपर आयले जाग्यार, अरे काल घडलें मरे, आमकां खबर, मागीर सगळे धांवतात. केन्ना केन्ना आतां ही रिशफलाच्योच गजाली घे, ही रिशफलाच्यो गजाली खंय तरी एका पेपरान फाल्यां शपथविधी आसा, पेपरान होच बातमी, अरे आयज शपथविधी आहा, कोणाक खबर ना, धांवा धांवा धांवा, मागीर हेची भायर घे, तेची भायर घे, अशें जाता. सो पेपराचेर बेळशाल्यो खबरी येता ज्यो आसा म्हणटा पळय, इट इज व्हेरी रॉंग. एक्चुअली इट इज अ मीथ म्हणपाक शकता. हा मीथ. पूण पेपराचेर डिटेल खबरो येता. इलेक्ट्रॉनीक मिडिया किंवा डिजिटल मिडिया डिटेल खबरो दितात ना, पूण लोक ते पळोवंक वचना. लोकांनी ब्रेकिंग पयली सोडली, त्या ब्रेकिंगाचे फुडें दिसभरान कितें न्यूज जाली हे कोण पळयता, हे कोण पळयना. ह्या ब्रेकिंगाची बाब दुसरे सकाळी कितें जालें ही न्यूज कोण येना. सर पण आतां एक अशें गोव्यान जरी पयलें अशें वयतात
थोडेशे न्यूज चॅनल लोकूय म्हणतात की प्रत्येक न्यूज चॅनल खंयच्यारी पॉलिटिशियनान घेतलेलो आसा आपल्या हातीन, तोच सांबाळा. ते न्यूज त्याच्या विरुद्ध समज केले सुद्धा त्या एरियेना ते घालचे ना, बरेच घालता. प्रत्येक तुम्ही म्हटलं प्लस मायनस दुनिया असता. सो हे कितपत खरें आसा किंवा मीथ कितें आसा, कशें कितें आसा? हांव तुका एक सांगूंक शकता की खंयचोय मिडिया आसूं, चॅनल, प्रिंट, डिजिटल, हांकां मात रेस्ट्रिक्शन्स आसात. कदाचित त्या रेस्ट्रिक्शन्सा खातीर दिसता आसतलें लोकांक की हो विकतो घेतला काय. दुसरी बाजू तुका सांगता, जशें हांवें म्हटलें की पत्रकारिता हें व्रत आसा. पत्रकार पयशांक खातीर काम करना किंवा पयशे म्हणून काम करना. म्हाजो आजो बी ताका केन्ना पयशे मेळच नासले हेचे रिपोर्टिंगाचे, तेणें केन्ना हाडूंकूच ना पयशे घरांत. पूण आयज कालच्या कंपेटेटीव जगान पयसोय म्हत्वाचो जाला. एखादो चॅनल चलयतलो किंवा एखादी प्रिंट मिडिया चलयतली जाल्यार कितलो खर्च पडटा आसतलो तुज्या हिसपान? लाखांनी तरी म्हयन्याक वयता आसतलो. हा, लाखांनी सोड, करोडांनी पयसो पडटा. कित्याक तूं सांगता? प्रिंट मिडियाच्या मशिनांची मेंटेनन्स आसता, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचे कॅमेरा आसतले, लॅपटॉप आसतले, जे कितें आसतलें तेजो मेंटेनन्स आसता, ऑफिसाचो खर्च आसता, तुज्या कडेन काम करपी लोकांक पगार दिवपाक जाय. मागीर हो कसो उबो करतले? एडवर्टिजमेंट एक सादो मनीस तुका 30-40-50 हजाराची एडवर्टिजमेंट दिवंक शकता? दिवंक शकना. मागीर कोण एडवर्टिजमेंट दितले? व्हडलेच लोक, पॉलिटिशियन्स. बिझनेसमॅन, पॉलिटिशियन हेच लोक पयशे दितले, एडवर्टिजमेंट दितले. सो ऑफकोर्स तेंच्या कडेन एडवर्टिजमेंटाक वयचें पडटा. किंवा ही खरी म्हटल्यार हे सगळ्यांकूच खबर आसा. हे हांवें कितें वेगळे रॉकेट सायन्स सांगलें अशें न्हू, फक्त हांवें ओपनली सांगलें. सो जेन्ना एखादी गजाल चलप आनी टिकोवन दवरप खूब कठीण आसता पळय, तेन्ना ते कांय रेस्ट्रिक्शन्स येतात. खूब अशे मिडिया आसा, खूब अशे चॅनल आसा गोंयान जे सरळ उलयतात, जे स्ट्रेट उलयतात. हांव ज्या मिडियान आत्तां सद्याक काम करता ती मिडिया स्ट्रेट उलयता. ती खंयच्याच पॉलिटिशियनाक किंवा बिझनेसमॅनाक बाबू करिना. हेच्या पयलीं सुद्दां हांव एका मिडियान काम करतालो, ती सुद्दां स्ट्रेट उलयताली. तेच्या भायर डिजिटल मिडिया आहा 1-2 जे स्ट्रेट उलयता, जे सरळ सरळ सांगता की हे चूक आसा, ह्या मिनिस्टरान हे केल्लेले आसा आनी ह्या मिनिस्टरान हो घोटाळो केल्लो आसा. पूण तेंच्या फुड्यान अडथळे तितलेच आसा, तेंच्या फुड्यान संकटाय तितलीच आसा. तेंकां थ्रेट कॉल्स येता आसतले, ते सांगचे ना भायर, पूण येता आसतले. पेड मिडिया हे जो विशय जो आसा पळय हो मरे नॅशनल मिडिया कडसून येयलेलो आसा. पेड मिडिया हे जे नांवां सद्या जे सुरू आसा पळय, किंवा गोदी मिडिया ही जी नांवां सुरू आसा पळय, ट्रेंड आसता तो कांय नांवांचो. ऑफकोर्स हांव हें मान्य करता की कोणाचो पॉलिटिशियनाचो बर्थडे येयलो काय तो पॉलिटिशियन पयशे घे आनी आपली एडवर्टिजमेंट कर म्हणटा. पूण त्या पयशांसून तुमच्या एम्प्लॉइजांचो खर्च वयता, तुमचो मेंटेनन्स वयता, तुमची कंपनी चलता. कोणूच मनीस आपल्या बॉसांतले पयशे काडून दिवचो ना न्हू. बरोबर. सो हे खंय तरी गरजेचें आसता की एक मार्केटिंग आसप, एक फायनान्शियल बॅलन्स, बजेट आसप. हो बजेट कसो सांबाळटले? वा व्हडले बिझनेसमॅन आसतले किंवा पॉलिटिशियन आसतले किंवा जे दानशूर मनीस आसा तांकां दिवंक शकता ते पयशे, अशेच मनीस मागीर हेंकां हे करता. पूण अशें न्हू, हेचो अर्थ अशें न्हू की पत्रकार तेची बातमी करिना किंवा ती न्यूज मिडिया तेची बातमी करिना. बातमी नक्कीच करता. जे चूक आसा ते दाखयतात, जे बरोबर आसा ताका बरोबरूय म्हणटात. हो प्रोपोगेंडा जाला. हे कितें म्हणटा ते आमी म्हणूं येता की एक गैरसमज जाला की बाबा ही मिडिया विकती घेतल्या. हांव जाल्यार अशें म्हणूं शकना की मिडिया विकती घेतल्या, आनी मिडिया विकतो कोण घेवं शकना. मिडिया जो पर्यंत प्रामाणीक पत्रकार आसात, जो पर्यंत प्रामाणीक एडिटर आसात, जो पर्यंत प्रामाणीकपणे काम करपी लोक आसात मिडियान, तो पर्यंत मिडिया कोण विकती घेवं शकना. आनी अशें आसात. हांव बेश्टो वाऱ्या वयल्यो गजाली करिना, हांव पर्सनली तांकां वळखता. आनी तूंय जर सोदशीत
जाल्यार तुका बरोबर. हे लोक मेळटले केन्ना ना केन्ना. त्यांच्या कडसून खूप बऱ्यो बरोबर. गजाली मेळटल्यो. म्हाजेकून चड बरें सांगतले कारण ते सिनियर आसात आणि अजूनय ते आपल्या तत्वांशी धरून आसात की ना बाबा चूक दाखोवपाक जाय दाखोवपाक जाय. सर एक सामान्यसा प्रश्न, जसे की जेन्ना हांवें म्हजी मिडियाची सुरवात केली, म्हाका बॅकग्राऊंड काय खबर नाशिल्लो कशें आसता. एक्सपिरियन्सा प्रमाणे हांवें इंटरव्यू घेतल्या प्रमाणे शिकत गेलो. खुबश्या लोकांनी शिकयलें. सो खूब जाणां अजूनय थोडे जाणां म्हणटात की बाबा प्रोफेशनली शिकपाकूच जाय. कोर्स घेवपाकूच जाय. आतां कोर्स विकपी खूब लोक आसात. सो थोडे जाणां अशे सामान्य लोक आसतले, भुरगे आसतले, तेंचे कडेन पयशे आसचे ना. सो एक्चुअली ते मिडियान येवपाक जाय. जाल्यार तेणी कितें कडेन लक्षांत दवरून मिडियान येवपाक जाय? ना हांव जर तुका पर्सनली सांगतलो की शिकप गरजेचें. मिडियाचें ज्ञान हें आसपाक जाय. ते दीस गेले की तुका दिसलें की बाबा तुका मिडियान येवपाक जाल्यार तूं कोणा कडेन रावन शिकोवन येवं शकता. हे दीस गेले. शिक्षण इम्पॉर्टंट. मनशान त्या गजालीचेर आतां फाल्यां तुका गाडी चलोवपाक जाय जाल्यार तूं गाडी शिकोवंकूच जाय न्हू तुका. बरोबर. 4 व्हिलर शिकतलो तूं ड्रायव्हिंग स्कुलाक वयतलोच न्हू. बरोबर. ते दीस गेले की बाबा कोणेन तरी हात धरून फाटसून गाडी शिकोवपाची किंवा सायडीक बसून सांगून शिकोवपाचे दीस गेले. आता ड्रायव्हिंग स्कूल्स येयल्यात. ड्रायव्हिंग स्कुलान वचून शिकतले. त्याच पद्दतीन मिडियाचें ज्ञान घेवप गरजेचें आसता. पूण शिक्षण घेतलें म्हणजे आपल्याक मिडिया कळ्ळी अशी न्हू. तुजें खरें शिक्षण सुरू जाता जेन्ना तूं फिल्डार देंवता. तूं जें शिक्षण घेतलां तें तितलेंच न्हू. तुजें खरें शिक्षण स्टार्ट जाता तेन्ना तूं फिल्डार देंवता. आतां जेंकां उमेद आसा, हांव उमेदूय म्हणचो ना, जेंकां खरीच इच्छा आसा की मिडियान येवपाची, उमेदीक येवपी मनीस जे आसा ते तूं सांगले तशे खूब आसात. पूण इच्छा आसा मिडियान शिकपाक येवपाची, तेणी हमखास कोण तरी पत्रकार आसा तेच्या वांगडा वचून बसप, त्यांच्या वाड्यार जर कोण आसत जाल्यार किंवा त्यांच्या वळखीन कोण एडिटर आसा तेच्या कडेन वचून बसप, ताका सांगप की आपल्याक इच्छा आसा, आपल्याक थोडें काम दी किंवा आपल्याक शिकय. शिकोवपी लोक आसात. हांव स्वता कोणाक जाय जाल्यार हांव स्वता सांगता की कशी करप कितें. म्हणजे म्हाज्या कडेन जितलें हांव कितें पंडीत न्हू, ज्ञानी पंडीत न्हू, पूण जितके थोडेफार म्हाका जे खबर आसा तें हांव सांगतलो. आतां म्हाका म्हाज्या सिनियर्सांनी शिकयलें. बरोबर. मागीर ते ऑफिसांतले आसूं कलिग्स किंवा डिचुली पत्रकार संघातले आमचे बाकीचे सिनियर रिपोर्टर आसा त्यांनी शिकले. तेंचे कडून पळोवन शिकता. तुजें ऑब्जर्वेशन आसपाक जाय की बाबा हे मनीस कसो शिकता कितें. मागीर तुजी स्टडी आसपाक जाय, तसो रिसर्च आसपाक जाय. तो मनीस जेन्युअन आसपाक जाय की आपूण रिपोर्टर जातलो आनी ह्या फिल्डान तोच मनीस शिकता तो जेन्युअन आसा. म्हणजे फाटले जो प्रश्न आसलो तेच्या आन्सर हांव हेच दिता की तूं मिडिया विकती घेतला म्हणटा पळय ते जो पर्यंत जेन्युअन मनशां ह्या फिल्डान आसा, जो पर्यंत प्रामाणीक मनशां आसा, जो पर्यंत हार्ड वर्किंग आसा आनी आपली तत्वां सांबाळून मनीस आसा तो पर्यंत मिडिया विकली वयची ना. आनी अशे मनीस आसतले मिडियान. सर हांगा कनेक्टेड करपाक सोदता प्रश्न की आमी खुबश्या लोकांक पळयला आतां की इंस्टाग्राम जेन्ना सुरवातीक येयल्लो तेन्ना एक इंस्टाग्राम वेगळो आशिल्लो. एक इंस्टाग्रामार अकाउंट आसा खूब व्हडले दिसताले. आतां पळयत टिकटॉका पेक्षा बाद जायत वयता. आनी व्हिडियोज पळोवन अशें दिसता की हांव आनी कित्याक हो यूज करता, कित्याक दिसता ओपन करूं काय नाका हो. सो तो आतां इंस्टाग्रामाक आमी व्हिडियोज घालतात किंवा व्हिडियोज करतात पळयतात, आमी इंस्टाग्रामाक कसो कितें पळोवपाचो, कसो समजून घेवपाचो? ज्या जाग्यार बऱ्यो गजाली आसा त्या जाग्यार वायट गजाली आसा. आतां तूं इंस्टाग्रामा ओपन केला सगळ्यांचे रील्स येतले. आतां तूं कसं एक सर्च इंजीन आसता तुका खबर आसता. त्या सर्च इंजिनान तूं कितें सर्च करता तशेंच तुका सजेशन्स येत रावता. आतां तूं जर बरें सर्च करता जाल्यार तुका बरें सजेशन येतलें. म्हाका हांसूंक ह्या खातीर येयलें की तूं म्हटलें की टिकटॉक इंस्टाग्राम हो टिकटॉक जाला आनी टिकटॉकाची म्हाका याद येयली की टिकटॉक म्हणजे आतां उठसूट कोणूय टिकटॉक करता अशें आसता न्ही. त्याच प्रमाणे उठसूट कोणूय आतां इंस्टाग्राम करता अशी परिस्थिती येयल्या. इंस्टाग्रामाक जेन्ना तो स्टार्ट जाल्लो तेन्ना एक स्टँडर्ड आसलो, तो आतां खंय तरी सकयल देंवत चल्ला. पूण हांगासर सुद्दां इंस्टाग्रामार सुद्दां खूब बरें कंटेंट आसता, खूब इन्फॉर्मेटिव्ह कंटेंट आसता. जर आपूण आपलो सर्च इंजीन साफ केलो जाल्यार आमकां कळटा. जशें तुमी गाडी सर्विसिंगाक व्हरता आनी तितलो कचरो काडटा, तशें एक दीस आपली हिस्ट्री डिलीट मारून जर सर्च इंजिनान बरें घातलें कंटेंट तुमकां ऑफकोर्स बरें कंटेंट मेळटलें, इन्फॉर्मेटिव्ह कंटेंट मेळटलें. त्या खातीर इंस्टाग्रामा कडेन पळयतना तुमचो दृश्टीकोन बरो दवरा, पॉझिटिव्ह दवरा. नॉट ओन्ली इंस्टाग्राम, युट्यूब आसतलो, फेसबूक आसतलो, ट्विटर आसतलो. ट्विटर खूब कमी लोक यूज करता. ट्विटर म्हणजे म्हाज्या हिसपान जर हांवें कोणाक ट्विटर अकाउंट आहा विचारी जाल्यार अजून ना रे ट्विटर कितें काय विचारतात. सो ट्विटराचो ट्रेंड तसो थोडोसो मातसो कमी आसा. पूण
ट्विटराचो खूब बरो गजाली कळटा. वयल्यान चड फास्ट कळटा ट्विटरार गजाली. जोपर्यंत हांगा मिडियाक आमी कळटा तेच्या परस फास्ट गजाली ट्विटराचेर कळटा. सो ट्विटर पळया, बरे इन्फॉर्मेटिव्ह सब्जेक्ट घाला तुमी सर्च इंजिनात, त्या पद्दतीन तुमकां सजेशन्स येतले मागीर आनी तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटली. तुमच्या प्रमाणे की तुमचे गोयचे फेवरेट इंस्टाग्राम क्रिएटर्स कोण आसतले जे तुमी केन्ना कंटेंट पळयता अशे? तशे भरपूर आसात. कंटेंट क्रिएटर म्हणटात. कंटेंट क्रिएटर्स किंवा इंस्टाग्रामाचेर व्हिडिओज करणारे गोयचे स्पेशली खूब आसात. पेजीस तुका सांगले जाल्यार म्हाका हांव मोस्टली आदले गोंय म्हणून एक पेज आसा ती हांव खूब फॉलो करता. म्हाका पयलींचो गोवा पळोवपाचे छोटे बारीक बारीक व्हिडिओज येता ते पळयता हांव. कंटेंट क्रिएटर म्हणशीत जाल्यार खूब हांव कोणाक डिस्क्रिमिनेट करिना. सगळेच कंटेंट क्रिएटर बरे आसा, खूब बरें काम करता. पूण प्रत्येकाचो कोण ना कोण फेवरेट आसता. त्या पद्दती प्रमाणे हांव एक दोन कंटेंट क्रिएटर घेवन हांव अशें म्हणटा की रुद्र अवतार जो आमी कंटेंट क्रिएटर आसा किंवा बावोजी सगळ्याक फेमसूच आसा बावोजी म्हणून ते आसात. एक दोन कंटेंट क्रिएटर आहा जेंचे रिल्स मोस्टली हांव पळयता टू गेट अ फ्री मायंड. म्हणजे बिजी शेड्युल्सान जर की तुका मातसो एंटरटेनमेंट टच जर जाय जाल्यार हे पळयता. रुद्र घोडगे जो आमी रुद्र अवतार म्हणटा तेचो फूल फॅमिलीज आसा जी भितून इन्वॉल्व आसा. सो बरे आसता तेंचे टॉपिक्स हलके फुलके आनी तुका डेली लायफासून कितें बरो असो एक टायम दिवपी अशें आसता. अशे आसात भरपूर क्रिएटर आसात. आत्तां चपकरून नांव सुचना पूण हांव मोस्टली म्हणजेच हांव पळयता सगळ्यांचेच पळयता. पूण जशें तुका स्टार्टींग सांगलें की एज अ क्वॉलिटी सुपरवायझर म्हाका चुको काडपाची संवय. सो जेची चूक दिसली ताका हांव स्वायप मारता, जो बरोबर दिसता ताका दवरता. सो म्हाजें सर्च इंजीन तशें चालू आसता. केन्ना थोडेशे युट्यूबर म्हटले जाल्यार गोंयचे तुमकां नांवां सुचतात तुमी पळयतात जाल्यार अशे? ना युट्यूबर हांव मोस्टली म्हणजे शेड्युला प्रमाणान इतको सोशल मिडिया फ्रेंडली ना हांव. आनी जर्नलिस्टान सोशल मिडिया फ्रेंडली आसपाक जाय म्हणून फक्त केन्ना तरी हांव फोटो घालता. आनी मोस्टली कोणा कडेन आसत जाल्यारूच फोटो घालता. म्हणून म्हाका सोशल मिडियाचो हांव असो एडिक्टेड ना. सो मोस्टली अशे युट्यूबर बी असो कोण आसतले, नांवां म्हाका जपून याद जायना आतां. पूण जे बरे व्हिडिओज आसता ते हांव नक्कीच पळयता आनी फॉलो करता. तुमच्या दृश्टिकोनांतसून फॉलोवर्स किंवा आमचे लायक मेळप व्ह्यूज मेळप हे कशें कितें आसा? तुका हांवें हें वदळच सांगलां म्हणजे लायक्स आनी व्ह्यूजाच्या फाटसून धांवनाकात. तुमचो कंटेंट तुमी स्ट्रॉंग दवरा. लायक्स व्ह्यूज आपशींच येतले. मॅन टू मॅन आमी पयलीं मरे खूब पयलीं हे फेसबूक इंस्टा हेच्या पयलीं तुका खबर आसा की बातम्यो कश्यो पावताल्यो त्यो. गांवांतल्यो बातम्यो कश्यो येताल्यो. एकटो मनीस दुसऱ्याक सांगता, दुसऱ्याक म्हणटा तेज्याक सांगता. अरे थंय तशें माउथ पब्लिसिटी आसतलें. मॅन टू मॅन म्हणटा मॅन टू मॅन कॉन्टेक्ट आसताले. आत्तां सगळे सोशल मिडियार एका घरान दोन भाव बसला एका रुमासून दुसऱ्या रुमान भावाक लायक करतलो आनी मेसेज घालतलो. सो हे जोक जावपाक. पूण लायक्स आनी फॉलोवर्सच्या फाटसून धांवच्या परस तूं कंटेंट स्ट्रॉंग कर. हांव तुका सांगता फॉलोवर्स आनी लायक्स आपशींच तुज्या फाटसून येतले. बेस्ट एक्झाम्पल तुका हांव दिता. रिसंटली सगळ्यांक खबर आसतलें झकीर खान स्टँडअप कॉमेडियन. एका टायमार ताका कोण वळखनासले. ताका रेडिओ जॉकी म्हणून आसा थंयसरून ताका इन्सल्ट करून भायर काडलो. भरपूर स्ट्रगल स्टोरीज आसात. आनी तो आयज ही इज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म इन फॉरेन इन हिंदी. त्याचो शो पळोवपाक जवळपास 6,000 ते 7,000 लोक येयले. तो हिंदीन परफॉर्म केलो. इज द फर्स्ट इंडियन. सो कशें आसता की तुका तुजो टायम केन्ना चेंज जायत सांगूंक शकना. पूण तुजो डिलिव्हरी जी कंटेंट डिलिव्हरी आसा ते खूब इम्पॉर्टंट आसता. इंस्टाग्राम जावं, न्यूज जावं, युट्यूब जावं, तूं तुजो कंटेंट कितलो स्ट्रॉंग आसा, तुज्या कंटेंटान कितले इन्फॉर्मेशन आसा, कितली डेप्थ आसा, कितली रिसर्च आसा, कितली स्टडी आसा, हे मॅटर करता की कंटेंट कितलो चलतलो. तुजेच एक्झाम्पल घे, तुजोच चॅनल काड.
युनिक अचिव्हर्स आणि तुवें आतापर्यंत जितले व्हिडिओ घातला तितूंतलो खंयचो व्हिडिओ सगळ्यात चड चल्लो तो व्हिडिओ काडणे मुद्दाम पळय. बरोबर. कळ्ळें. आता तो व्हिडिओ मुद्दाम पळय म्हणजे तुका कळटलें की ह्या व्हिडिओन आपण कितें डिफरंट केल्लें, की ह्या व्हिडिओन आपले कितें वेगळे कंटेंट आसले की हो चल्लो इतलो. हे हेका मरे आत्मपरीक्षण म्हणटात. स्वताक स्वता परीक्षण करप कळ्ळें. हे करप गरजेचें आसा. तुका जर फॉलोवर्स वाडोवपाक जाय किंवा लायक्स वाडोवपाक जाय जाल्यार तुका स्वताची स्वता स्टडी केल्ली चड बरी की बाबा आपूण हे केलें जाल्यार लोकांक आवडटा हे जेन्ना तुका कळपाक लागता तेन्ना तूं त्या पद्दती प्रमाणे कंटेंट करता आनी तुका लायक्स आनी फॉलोवर्स वाडटा. बरोबर. पण सर हेजेरूच एकएकदां कितें जाता खबर आसा, एकएकदां आमच्या एका व्हिडिओक युट्यूबार एक व्हिडिओ बरो चलता, एकएकदां इंस्टाग्रामार एक बरो चलता, एकएकदां फेसबुकार एक बरो चलता. बरोबर. सो एकएकदां ग्राफ एकएकदां आमचो हालता. ह्यो व्हिडिओ कित्या खातीर चलना? ना जो व्हिडिओ एकूच व्हिडिओ तूं इंस्टाग्राम, युट्यूब आणि फेसबुकार घालता बरोबर. हांवेन जर एक व्हिडिओ इंस्टाग्रामार पळयला जाल्यार हांव तो तुका युट्यूब आनी फेसबुकार पोवचना. हांवेन जर तो युट्यूबार पळयला जाल्यार तो इंस्टाग्राम आनी फेसबुकार पोवचना. सेम वे. सो टेन्शन घेवपाची गरज ना की बाबा हो व्हिडिओ हांगा चल्लो आनी हो व्हिडिओ थंय कित्याक चलोंक ना. सो दिस इज अ लॉजीक आसता की ह्या मनशांनी हांगा पळयला सो आनी हांगा पळोवंक नासतलो आनी ह्या मनशांनी हांगा पळयला थंय पळोवचें ना. कळ्ळें. सो आणि मेनली खंयचे कंटेंट क्रिएटर आसा किंवा युट्यूबर आसा म्हाका अशें दिसता की हेंच्यांनी मरे लायक्स आनी फॉलोवर्सचें टेन्शन घेवच्या परस आपल्या कंटेंटाचेर भर दिवपाक जाय. हांव वदरच्यान हांव हेच म्हणटा की तुमचो कंटेंट बरो करा, लायक्स फॉलोवर्स आनी लोक तुमच्या फाटसून हमखास येतले. सो गोंयच्या युथामध्ये स्पेशली हांव युथ म्हणजे तुमकां विचारतलो की गोंयच्या युथामध्ये मेजर तुमकां प्रॉब्लम असो कितें दिसता जेन्ना कारण जंय ज्या जाग्यार युथ पावपाक जाय जशें आमी भायल्या स्टेटींनी पळयलें महाराष्ट्राचे किंवा कोंकणाचे पळयलें जाल्यार एक नेक्स्ट लेवल युथ पावता तेंच्या मध्ये वेगळी एनर्जी दिसता आमकां. तशी गोंयच्या भुरग्यां तितली अजून दिसना एनर्जी. गोंयच्या लोकांमध्ये मरे भुरग्यांमध्ये एनर्जी आसा ना युथांमध्ये खूप एनर्जी आसा. रीच महत्वाचो. भायल्या राज्यांनी जे तूं म्हटलें जे आसात कंटेंट क्रिएटर किंवा हे तांकां रीच भरपूर आसा. ते थंय लोकसंख्या भरपूर आसा. ते तेंच्या लोकल लँग्वेजीन उलोवपी भरपूर लोक आसात. आतां आमी कोंकणीन कितें हो मुंबय कोण पोवचना, दिल्ली कोण पोवचना ते म्हटल्यार कितें केलां काय आपल्याक कांयच कळना म्हणटले. बरोबर. सो आमचो रीच जर तुका वाडोवंक जाय तुका लँग्वेज त्या पद्दतीन दवरची पडटा. किंवा आतां आमच्या पॉडकास्टाक जर तूं सकयल सबटायटल घालता जाल्यार हो इंटरनॅशनली चलतलो. बरोबर. कळ्ळें तुका. सो तूं म्हणून म्हटलें की तूं कंटेंट करतना खंयच्या पद्दतीन करता, खंयच्या लँग्वेजीन करता आनी प्लस ऑडियन्स सुद्दां कोण तेज्या खातीर खंयचो ऑडियन्स आसा. तूं आतां युथाक आसा युथ ऑडियन्स कितलो आसा. तूं जर एल्डर एज करता एल्डर एज पीपल कितले आसा हे पळोवप तितलेच गरजेचें आसा. सो हांगासरल्या युथा मदीं खूब एनर्जी आसा. फक्त त्यांनी रिसर्च करपाक जाय, त्यांनी स्टडी करपाक जाय. एनर्जी खंय डायवर्ट जाता म्हणच्या परस ते कंटेंट फाटोफाट कंटेंट काडच्या फाटसून पडटा. हांव म्हणटा क्वालिटी पेक्षा क्वांटिटी पेक्षा क्वालिटी लक्षांत घ्या. क्वांटिटी मॅटर करिना, क्वालिटी मॅटर करता. तूं युट्यूबर बद्दल विचारलें हांव मरे गोवन न्हू पण हांव लल्लन टॉप खूब पळयता. लल्लन टॉप पळयता, मागीर गौर गोपाल देसाईचे व्हिडिओ पळयता. तेंचे मुद्दाम व्हिडिओ पळय ते फाटोफाट काडिनात. तेंचे म्हयन्यांनी एक व्हिडिओ येता, वर्सांनी एक व्हिडिओ येता. आयज घातलो म्हणलो 8 दिसांनी दुसरो 15 दिसांनी तिसरो अशे व्हिडिओ येनात तेंचे. पूण म्हयन्यांनी जेन्ना एक व्हिडिओ येता तेंचो किंवा वर्सांनी एक व्हिडिओ येता तो लाखभर चलता. तो करोडोनी चलता, मिलियनांनी चलता. कित्याक चलता? कारण ते रिसर्च करता, ते स्टडी करता, ते ऑडियन्स म्हणटा तो चेक करता की हो विशय आमी घेतलो जाल्यार हो विशय कितले लोक जाण पळयतले, ह्या विशयाक कितले लोक कनेक्टेड आसा, हो विशय चलतलो काय, ह्या विशयाची स्टडी केली कितें आमी वेगळे काडूं शकता. आतां फॉर एक्झाम्पल आमी गणेश चतुर्थी दर वर्सा येता. दर वर्सा तेचेर प्रत्येक न्यूज चॅनल न्यूज करता. दर वर्षी तुमी गणपती दाखयता, दर वर्षी दाखयता. ह्या वर्सा तुमी कितें वेगळे दाखयतले हे म्हत्वाचें आसता. कळ्ळें. ह्या वर्सा चल्लो गणपतीचो व्हिडिओ फुडल्या वर्सा चलतलो असो ना. सो त्याच गजालीन वेगळेपण तूं कितें घालता किंवा काडटा तेचेरूय डिपेंड आसता की तो व्हिडिओ कितलो चलतलो कितलो चलचो ना किंवा फॉलोवर्स कितले मेळटले आनी लायक्स कितले मेळटले ते. सो हांगासरल्या युथांनी ही एनर्जी आसा त्यांनी मातशें काम जावन त्यांची एनर्जी कशी यूज करतले, खंयच्या पद्दतीन यूज करतले हे प्रायोरिटायज करून
स्टडी करून रिसर्च करून ते घालपाची गरज आसा. सर इगो एटिट्यूड इवन हांव सगळ्याच भुरग्यांक म्हणचो ना, इवन थोडेशे माझ्या फ्रेंड सर्कलान थोडेशे अशे भुरगे आसात जे खंय तरी आमी वांगडाच आशिल्ले सर्कलात, वांगडाच काम करताले, खंय तरी 2 पयशे चड जोडपाक लागता एटिट्यूड वेगळोच, आनी थोड्या जाणां आहात की 10x जोडपाक लागले पण एटिट्यूड आहा तेच्याकून आनी सकयल, म्हणजे दिश्चे वता ना केवळ ते जोडटा इतले म्हणून. सो एटिट्यूड इगो चेंज जायत वयता एकएकदां. बरोबर. तो कसो सांबाळून दवरप आपूण जमनीर पांय कशे दवरप बेसिकली ते हांव सगळ्यात म्हणना पण थोड्या भुरग्यांच्या मदीं दिसपाक लागता. तुमी म्हटले पळय आतां हे सगळे रेस लागला की पयशे जोडपाक लागलेले आसा, ते जोडपाकूय जाय बट सांबाळून कशें दवरप 2 गजाली. डिफिकल्ट क्वेश्चन आसा हो एक्चुअली, की कसो सांबाळून दवरप स्वताचेर डिपेंड आसता. घरांतल्या आई बाबांक मान दिवप किंवा आपल्या एल्डरली लोकांक मान दिवप, हे शिक्षण जे आसता पळय हे स्वता ग्रो जाता. तूं कोणा वांगडा उठता बसता, कोणाचें कितलें आयकता, तुजो कितलें समजून घेता. फ्रेंड्स खूब आसतात, संगत आमी म्हणूं शकता. तुजी संगत कशी आसा, बरी आसा वायट आसा, हे आतां तूं म्हणशीत तूं रिपोर्टर तुमची संगत कशी आसा. आमकां केन्ना केन्ना अशा मनशां वांगडा बसचें पडटा हू इज इन व्हेरी रॉंग वे, पण बसचें पडटा आनी उलोवचें पडटा किंवा आमकां कितें तरी गावता, बातमी गावता. सो तुजी संगत कोणा वांगडा आसूं तुजेर डिपेंड आसा की तूं कोणा वांगडा कितें घेता तें. जें तूं घेता तेचेर डिपेंड आसता की तूं कितलो तूं म्हणजे जमनेर पांय दवरून रावप हें तेचेर डिपेंड करता की तूं कोणा कडसून कितें घेता. प्रत्येकाची विचार करपाची पद्दत वेगळी आसा, प्रत्येकाचे विचार वेगळे आसा. तूं तुजे विचार तुजे थॉट्स क्लियर दवर. तुज्या मायंडान 1000 प्रश्न पडटा आसतले पूण गजाली ऑब्जर्व करून चिंतून एका कन्क्लुजनाचेर यो. तेच्या उपरांत तुका कळटलें की तूं कितलो डावन टू अर्थ आसा आनी तूं कितलो. आनी बेजिकली सिंपल आसा. तूं फुडल्याक जर बरो वागयलो ना तुका बरो वागयतलो. तूं फुडल्याक जर वायट कितें म्हटल्यार तो फाल्यां सकाळीं तुका वायट म्हणटलो. इतकें सिंपल आसा लॉजीक. सो बेजिकली आपूण आपलें मूळ विसरपाक जायना कितलोय व्हडलो जाल्यार. जशें हांवें तुका म्हटलें की सुरवातेक म्हटलें की म्हाका ह्या फिल्डान कोणी हाडलो तेका हांव केन्ना विसरचो ना. खंयसरूय गेलो तरी म्हाज्या तोंडान तेजें नांव पयलीं आसतलें. कारण आयज हांव जें कितें आसा ह्या गजालीची सुरवात तेणी म्हाका करून दिली. हांवें मेहनत घेतली, हांवें स्ट्रगल केल्यो, हांवें बातम्यो केल्यो, हांवें पोट तिडकीन काम केलें म्हणून हे आसात क्रेडीट आसा. पूण मार्ग दाखोवपी जो आसता, शिकोवपी जो आसता तो खूब म्हत्वाचो आसता. आमी म्हणटा की आमच्या जल्माक येल्या उपरांत आई बाबा पयलो गुरू आनी मागीर शिक्षक म्हणजे हेच्यातलो गुरू, तेच्या उपरांत मित्र म्हणजे संगत म्हणटा. पण म्हाजें म्हणणें आसा की आई बाबा आनी शिक्षका उपरांत तुका जो कोण वाट दाखोवपी आसता, तुका गायड करपी आसता हातीक धरून, तोच जो गुरू आसता. आनी तूं तेका विसरोंक जायना. जर तूं तेका विसरोंक ना जाल्यार तूं लायफ टायम डावन टू अर्थ उरतलो. इवन एक सर अशे थोडेशे प्रश्न आहात की भुरगे खूब कितें करपाक सोदतात पूण कितें करप हें क्लियर नासता. आतांचे मोस्टली थोडेशे पयले जाल्यार इवन म्हाका फुल्ली क्लियर जालें की आफ्टर ग्रॅज्युएशन कितें करूं. ग्रॅज्युएशन केलें वेगळ्या फिल्डान, येयलो वेगळ्या फिल्डान, पूण कांय कितें क्लियरूच नासता. त्या टायमार कितें करपाचें जेन्ना फूल क्लियरिटीच नासता तेन्ना कावन्सिलर वचून मेळपाचें. ओके. आतां तूं म्हणटा कावन्सिलर कितें मेळपाचें. कावन्सिलर पळय सगळ्यात पयलीं एक कॉन्सेप्ट हांव क्लियर करता की कावन्सिलराक वचून मेळप म्हणजे तूं पिसो न्हू. कावन्सिलरांनी हें शिक्षण त्या खातीरूच घेतलेलें आसता की जर कोणाक अडचण येयली जाल्यार ती सॉल्व करून दिवप खंयच्याय पद्दतीची. सो जेन्ना तुका कळना पळय, करियर कावन्सिलर्स भरपूर आसात गोंयांत, तांकां वचून मेळप. सगळ्यात पयलीं आपल्या घरान उलोवप. आई बाबा कितें म्हणटा, आई बाबा कितें सांगता, फ्रेंड सर्कल कितें सांगता हें पळोवप, चिंतप. तरी पटना, तरी कन्फ्यूज आसा जाल्यार मागीर वचून कावन्सिलरांक मेळप. तांकां सांगप की अशी अशी आपली अडचण आसा, आपल्याक कितें करूं कळना, आपूण हें शिकलां, अमकें इंट्रस्ट आसा, हें इंट्रस्ट आसा पूण आपल्याक कळना. काही एप्टिट्यूड टेस्ट आसतात घेवपी, ते एप्टिट्यूड टेस्ट दिवप. तितूंतसून तुका कळटा की खंयचें तरी इंट्रस्ट आसता कितें ना. पूण एक जें कितें तूं मागीर सिलेक्ट करता भितून तूं कन्सिस्टन्सी दवरपाक जाय. यश पयल्याच धपक्याक मेळना. तूं फेल जाता, 100 फावटी फेल जाता, पूण मागीर फुडें वचून खंय तरी तुका हे 100 फावटी फेल जावप हितून तूं शिकपाक जाय 100 फावटी.
आणि ते फुडले फावट जर करूंक ना तुका यश हे मेळटलें. थोडे लकी असता जे तांकां बेगीन फेम मेळटा किंवा बेगीन हे जाता, थोडे लकी असतात ना म्हणना, पूण मोस्टली म्हाका अशें दिसता की आतांची भुरगीं जी आसा जनरेशन तांकां खबर आसा की आपूण पयलींच कितें करूंक जाय तें, आनी त्या पद्दतीन ते शिक्षण घेता. पूण कांय जाण आसतले जाका कळना किंवा दिसना, म्हणजे फुडलो मार्ग दिसना, तांणी ऑफकोर्स वचून कावन्सिलरांक मेळप, कावन्सील घेवप, आनी हितून कांयच लजेची गजाल ना की वचून तूं कावन्सिलरांक मेळ्ळो आनी जसो तुका दुयेंस जालें जोर येयलो काय तूं डॉक्टरा कडेन वयता. त्याच प्रमाणे आसा, आपल्याक कळना बाबा आपल्याक सांग अशें म्हणून तूं रायट कावन्सिलरा कडेन वचप, रायट मनशा कडेन वचप. आनी सगळ्यान मोस्ट व्हडलो कावन्सिलर आपल्या घरानूच आसता, आई बाबा किंवा आपली व्हडली भाव भयण आसतली ती आसता. जर ना थंयसून जर तुका कितें म्हणटा तें सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळना जाल्यार ऑफकोर्स वचून तुमी कावन्सिलरांक मेळप, ते तुमकां वेवस्थीत कावन्सील करतले. सर ओवरऑल ह्या पॉडकास्टांसून कितें सांगपाक जाय किंवा तुमचें जर इंटेन्शन हितूंतल्यान तुमकां पॉडकास्टान सांगपाक जाय कितें आसतली, मॅसेज कितें आसतली? आमी ओवरऑल एक वर मायस डिस्कशन सगळें ओवरऑल जालें आमच्या मिडियाच्या रिगार्डींग टॉपीक टच केले. पळय, हांव व्हडलो ज्ञानी पंडीत न्हू लोकांक मॅसेज दिवपाक, हांव अजुनूय शिकता, म्हाका अजून भरपूर शिकपाचें आसा. पूण मॅसेज दिवच्या पयलीं सगळ्यात पयलीं हांव थँक्यू म्हणटलो तुका की म्हाका ह्या पॉडकास्टाक आफयलो. हो म्हाजो लायफांतलो पयलो पॉडकास्ट. ह्यान पयलीं हांवें केन्नाच पॉडकास्ट किंवा इंटरव्यू दिसूंक ना. हांव सदींच त्या सायडीन आसलो, पूण थँक्यू तुका की तूं आयज ह्या सायडीन म्हाका बसपाची संदी दिली आनी म्हाजे विचार सांगपाची संदी दिली. युनिक अचिवर्स तुजो चॅनल आहा तो खूब ग्रो जावं न्ही, अश्यो म्हाज्यो शुभेच्छा आसा तुका. मॅसेज कांय ना, फक्त एकूच म्हाका सांगपाचें आसा की लायफान तुमी कितेंय केलें जाल्यार चिंतून करा, पॉझिटिव्ह मायंड दवरून करा आनी खंयच्याय गजाली कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन जो आसा तो दृश्टीकोन सांबाळून दवरा, पॉझिटिव्ह दवरा. सो तुमकां प्रत्येक गजाल ही वेगळ्या पद्दतीन दिसची पडटली. कॉम्पिटिशन आसा सगळ्या जगान आनी ह्या कॉम्पिटिशनान आमकां देंवपाचें आसा ना न्हू, पूण ह्या कॉम्पिटिशनान देंवतना सुद्धा ही जाण दवरपाची गरज आसा की आपूण जसो मनीस असो फुडलो मनीस आसा आनी त्या मनशाक मनशा भशेन ट्रीट करप हें तितलेंच गरजेचें आसा. थँक्यू कौशल म्हाका आपयल्या बद्दल, आनी थँक्यू तुमकांय म्हणटा सगळ्यांक की तुमी हो पॉडकास्ट पळयल्या बद्दल. आनी कौशल खूब बरो यूथ आसा, युनिक अचिवर्सचे मुद्दाम बाकीचे व्हिडियोज पळयात आनी ताचो चॅनल फॉलो करा. तेणें म्हाका सांगूंक ना हें, हांवूच म्हाज्या हितून म्हणटा की तुजो चॅनल खूब ग्रो जावन दी बेगिनात बेगीन आनी परत एकदां म्हाका संदी मेळून तुज्या पॉडकास्टार येवपाची. शुअर सर. थँक्यू सो मच. येस, थँक्यू.